गुड इवनिंग एवरीबडी. मगचनो बरी सांज तुमकां सुमेस्तांक दयकन बसा बसका खाली आसा दयकन बसा फाटी उबी राव नाकात दयकन बसका स्वीकार करा. मगचनो बारी वर्त संतोष आमकां आज आमच्या कथोलिक सभेच्या सर संध्यांक तशें आमच्या गटाक नवो हुरूप संतोष उल्हास आनी एक तरेचो एक खुशी आमच्या काळजांत उमाळून आसा. ह्या दिसा तुमकां सुमेस्तांक मोगाचे प्रणाम अर्पिता आनी ह्या बेगीन नव्या वर्साचे नवे नवे रास रास तुमकां उल्हास. कथोलिक सभेच्या संध्यांक 25 वर्सांचो रुप्योत्सव म्हणजे आमच्या घटकाक तो आचरण करूंक आनी ह्या संभ्रमाचो आनंद बगूंक ह्या सांज संजेर आमी हांगासर ह्या शीतल वाऱ्यार बसून आसा. येदोळूच आमी सर्वां याजकां संगी मेळोन 25 वर्सां हे घटक स्थापन करून पोशीत करून सेवा अर्पण बळदीक जावंक आशिर्वाद केल्ल्या धन्य देवाक आमच्या सुम्याक दिनवसणेचें अर्घ बलिदान भेटोवन आनी आतां रुप्योत्सवाच्या संदर्भी आसा केल्ल्या ह्या ल्हानशा कार्यांत संगत मेळ्ळ्या वाजता तुमकां सुमेस्तांक परत म्हजे उल्हास आनी प्रणाम अर्पिता. मानेस्त डॅनियल पिंटो हाच्या मुखेलपणाखाल सेवा त्याग एकवट म्हणल्यार कथोलिक सभेचे 25 वर्सां पयलें एक ल्हानशें जड हांगासर रोयलेलें आसा आनी तें जड आज 25 वर्सांनी बलिश्ट एक रूख जावन बदलला आनी तो रूख सगळ्यांनी विस्तारला आनी त्या रुखाच्या सवळेंत आमी आज संगता मेळ्ळ्या ह्या सवळेचो आनंद आमी बघून आसा. ताच्या सवळेचें वारें आनी त्या पांट्यांचें वारें आमी सेवन आसा. त्या दादोसक्यांत आमी सुशेग जावन आसा. तर वडोवणेच्या रुखा मळाक आमी येवया संगता मेळया आनी ताचो संतोष बगया. देखून रुप्योत्सवाच्या संभ्रमाक फिरगजगारांक वाड्यागारांक वाराडागारांक आनी विविध सैऱ्यांक आमी आपयण दिलां आसता. सबार जण हांगासर येदोळूच येवन पावल्यात. तर हांव गळाई करिनासता वेळ काडिनासता त्या सर सैऱ्यांक मोगाचें आपण दिता हांगासर मुखल्या बसके येवच्याक. हांगासर पावलेल्या ह्या जाकांनी विगारवार केंद्रीय वारडो अध्यक्षांनी पिरगज विगार ह्या सर्वांनी अशा ह्या मुखल्या बसकेर बसोवंक म्हजी खालती विनंती. दयकन आमच्या अध्यक्षान तांकां संगात दिवचो. दयकन तुमची बसका तुमी थंयसर स्विकार करची. आतां मस्त खुशी जाता कित्याक कार्य मुखारसून व्हरूंक म्हाका एक धैर्य मेळ्ळें. कित्या खातीर म्हळ्यार हांगासर मुखली बसका विशेष व्यक्तींनी ती सजयल्या आनी भरती केल्या. कित्याक तांकां पळयतना म्हाका बारीस दोशी जाता. मोगाच्या मानाच्या गौरवाच्या व्यक्तीनो कथोलिक सभा 100 घटकाच्या रुप्योत्सवाचो आनंद भोगच्यार सर्वां आमी संगता मेळ्ळ्या आसता. आम्हा सर्वांचेर देवाचो आदार मागोवंक एक सोबीत प्रार्थना नृत्य करून तुमकां संतोष करूंक आनी देवाचो आदार मागोवंक मुखार येतात लिडिया आनी पंगड.
మహాదయను నను గణించెను యెహోవా నా మొరలాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను అహర్నిశలది నహీనుడవు నాను హాయనెడు ధ్వని గ్రహించి మనిపెను యెహోవా నా మొరలాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను అనీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను అనీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను వినూత్న యత్నమిదను నీ ఎన్నడు గనన్ వినన్ ప్రేమ నాకు చూపెను యెహోవా నా మొరలాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను విలాపములకు చెవినిచ్చెను శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను విలాపములకు చెవినిచ్చెను శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను శిలానగముపైకి లాగినను సుఖ కళావళుల్ మనసులోన నిలిచెను యెహోవా నా మొరలాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను యెహోవా నా మొరలాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను అహర్నిశలది నహీనుడవు खुशी जाली देवाचो आदार तांणी मागला एका डान्सा मुखांतर देखून आमी ताळयो इल्ल्यो दिल्यो भोवशा पावोनात म्हूण चिंता जोरान आमी ताळयो दिवया तांकां खुशी करया मोगाचनो कथोलिक सभा 100 घटकानं आपल्या घटकाचो 25 वर्सांच्या संभ्रमाक एक अपुर्बेची वेदी हांगासर तयार केल्या जी सोबीत रितीन सुरंगार आयल्या पूण वेदी मात्र रितीत आसा वेदीची सोबाय सोडोवंक आनी ती सोबोवच्याक मानाच्या सोबीत सैऱ्यांक हांव आपणे दिवचार आसा रुप्योत्सव संभ्रमाच्या कार्याचें अध्यक्ष स्थान घेता आमचो 100 पिरगजेचो विगार कथोलिक सभा 100 घटकाचो आत्मीक निर्देशक बाब संतोष डिसोजा तशेंच मुखेल सैरे जावन मनदिक बाप JB सल्डाना केंद्रीय आत्मीक निर्देशक कथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश मनस्थ आल्विन जरम डिसोजा केंद्रीय अध्यक्ष कथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश मनदिक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस वारडो आत्मीय निर्देशक सान जुआन पावल दुसरो विटला वारडो मनस्थ रोशन बोनिपास मार्टिस वारडो अध्यक्ष कथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश विटला वारडो मनस्थ लॅन्सी क्रास्ता कार्यदर्शी गवळी परिषद जेजूच्या पवित्र काळजाची पिरगज 100 मनस्थ रॉय पशन अध्यक्ष ICYM 100 घटक तशेंच मनस्थ लोविस बुकेल्लो
शंभरो कथोलिक सभेचो कार्यदर्शी ह्या सर्वांक आमचो घटकाचो अध्यक्ष मानस्त हेराल्ड मंतेरो तुम्ही ह्या सैरांक मानाच्या जाग्याक आपण हाडूंक म्हजी कलते विनंती. जोरान थाळयो दिवया आनी तांकां मानाच्या बसकेक आमी स्वागत करया. बाप नवीन पिंटो मोगरनाड इंग्लिश मिडियमाचो मुखेल मेस्त्री तुम्ही ह्या वेदी सोबोवंक तुमचे लागीं विनंती. आतां जाल्यार वेदेक एक विशेष रितीची सभा आयली आनी ही वेदी सुरंगार आयिल्ली वेदी आतां मानाच्या व्यक्ती द्वारे सोबीत रितीन सोंपता. तर आतां ह्या वेदीर आसलेल्या सैर्यांक उतरांनी स्वागत करूंक आनी बरो येवकार मागोवंक मुखार येता आमचो घटकाचो अध्यक्ष मानस हेराल्ड मोंतेरो. मोगाच्यानो देव बरी सांज मागता तुमकां सर्वांक. आज आमच्या 100 पिरगसगरांक वर्त्या संतोशाचो दीस. फाटल्या 25 वर्सां पयले तोवळचे विगार मानादीक बाप स्टॅनी लोबोच्या मार्गदर्शनाखाल श्रीमान डॅनियल पिंटोच्या मुखेलपणान सेवा त्याग आनी एकवट मूल्या ध्येयाखाल प्रारंभ जाल्ली कथोलीक सभा आज 25 वर्सां संपोवच्या संदर्भार दनया देवाक अर्गां दिवन मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवन आतां ह्या सभा कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक स्वागत करूंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. पयल्या सुवातेर हांव स्वागत म्हणटा ह्या कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेतिल्ले आमचे पिरगस विगार आमचे आत्मीक निर्देशक बाप संतोष डिसोजा हांकां कथोलीक सभे तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. फूल देवन येवकार मागता श्रीमती विनीता क्रास्तार. तसेच मुखेल सैरे कथोलीक सभा केंद्रीय निर्देशक मानादीक बाप JB सल्दाना हांकां तांच्या गैरहाजरेंत स्वागत मागता. तसेच कथोलीक सभा केंद्रीय अध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन जेरोम डिसोजा हांकां आमच्या घटका तर्फेन बरो येवकार मागता. फूल देवन स्वागत करता तिमोथी पाषाण. आमच्या सांज जुवां पावल दुसरो विटला वाराडो हाचे आत्मीक निर्देशक भोवमानादीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस आनी पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवन ह्या सभा कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. तांकां फूल देवन बरो येवकार मागता श्रीमती फ्लोरिन पिरेरा. तशेंच ह्या कार्याक हजर आसात आमच्या वार्याड्याचे कथोलीक सभेचे अध्यक्ष मानेस्त रोशन बोनिपास मार्टीस हांकां कथोलीक सभे तर्फेन बरो येवकार मागता. तांकां फूल दिवन स्वागत करता विल्सन फेर्नांडीस. आमचे सांगात आसात आमच्या पिरगजेचे याजक मानादीक बाप नवीन प्रकाश पिंटो हांकां कथोलीक सभे तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. तांकां फूल दिवन स्वागत म्हणटा अम्ब्रोज लोबो.
मोगाच्यानो आमच्या सांगाता ह्या कार्याक हजर आसात आमचे पिरगज गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी मानेस्त लॅन्सी क्रास्ता हांकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन बरो स्वागत मागता. तांकां पोल दिवन स्वागत म्हणटा मॅक्सिम पिंटो. तसेच आमच्या संघात आसात आमच्या पिरगजाच्या ICYMचो अध्यक्ष मानेस्त रॉय पाशन हांकां कॅथोलीक सभे तर्फेन बरो येवकार मागता. तांकां पोल दिवन स्वागत करता डॅपनी लोबो. ह्या कार्याक हजर आसात आमच्या घटकाचो कार्यदर्शी मानेस्त लुईस बुकेल्लो हांकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन स्वागत मागता. तांकां पोल दिवन स्वागत म्हणटा जुलियाना पायस. तसेच मिसाची सहा बेटवणी करून आमकां बरें मागोवन गेल्ल्या फेरवाय घटकाचे आत्मीक निर्देशक मानादीक बाप सैमान डिसोजा हांकां कॅथोलीक सभे तर्फेन स्वागत मागता. ह्या कार्याक हजर आसात आमच्या वाराड्याचे निकटपूर अध्यक्ष मानेस्त अँटोनी डिसोजा हांकां कॅथोलीक सभे तर्फेन बरो स्वागत मागता. तसेच ह्या कार्याक हजर आशिल्ल्या वाराड्याच्या सर्व घटकाच्या अध्यक्षांक आनी सांद्यांक बरो येवकार मागता. येद्या व्हड संख्यान हजर जाल्ल्या सर्व आमच्या पिरगजगरांक कॅथोलीक सभे तर्फेन बरो स्वागत मागता. मोगाच्यानो कोणायकी स्वागत करूं बाकी जाल्यार तांकां सर्वांक स्वागत म्हणून म्हजी ही स्वागताची 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानस्त हेराल्ड मोंतेरो सर्वांक आपुर्ब्याच्या ताच्या गोडशा उतरांनी स्वागत म्हणून हे कार्यांक सोबोवंक कारण जाल्या तो काय ह्या सर्वां तर्फेन मोगाचो आनी गौरवाचो स्वागत म्हणटा आनी तांकां पोल दिवन स्वागत म्हणटा अरुण वेगस. देव बरें करूं. मोगाशेनो उसवाड काळोख पयस दमडता दिवो जळटा उजवाड फांगता आनी तो परत जळटा. तर हांगासर आसलो दिवो पेटोवन रुपयोत्सव कार्याचें उक्तावण करचें. वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांनी संगता मेळोवन हो दिवो पेटोवन ह्या कार्याचें उद्घाटन करचें. Geronimi Tăliu Divia. Thank you.
देव बरें करूं दिवो पेटोवन ह्या कार्याचें उद्घाटन केलां. मनाच्या सैरांक देव बरें करूं म्हणटा उजवाड काळोख पयस दवंडायता. ह्या उजवाडांतल्यान आमच्या गटाक तें उजवाड बरीत जावन दी. तसो परजळ ह्या फिरगजेंत समाजेर फांकोन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आनी मग अशें न्हू कॅथोलीक सभा 100 गटाकान 25 वर्सां पाशार केल्यांत. ह्या 25 वर्सांच्या अवधेर मस्त बरेंपण जालां, बरेंपण केलां. आनी कितें पुरा केलां, कितें पुरा जालां हें सगळें एक एक उतर गुंतोवन एक वर्दे रुपार तयार केलां. आनी ते वर्दे आतां आम्हा सर्वां हुजेर आमचो कार्यदर्शी पठयतलो. जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगल 100 कॅथोलिक सभा 100 गटाक रुप्योत्सव 12/1/2025 मोगचनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता. वेदी रस्त्या सर्व गण्य व्यक्तींक स्वागत मागून रुप्योत्सवाची वर्दी तुमचे मुखार वाचूंक संतोश पावता. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्ल्या आमच्या फिरगजेंत पयलो विगार जावन आशिल्ल्या मानदेक बाब स्टॅनी लोबो हांच्या मार्गदर्शना खाला 2000 इसवेंत डॅनियल पिंटो हाच्या मुखेलपणार सेवा त्याग आनी एकवट म्हणल्या दया खाला कॅथोलिक सभा प्रारंभ जाली. ह्या घटकांत फाटल्या 25 वर्सां तावन 6 जण निर्देशक, 17 जण अध्यक्ष, 6 जण कार्यदर्शी आनी सर्व हुद्देदार आनी संध्यांच्या आनी सर्व फिरगजगारांच्या सहकारान जिवाळ जावन वाडोवन आयिल्ली जावन आसा. ह्या 25 वर्सांनी जाल्ल्या सर्व कार्यक्रमांची मोठवी झळक तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी पावता. पयले अल्पसंख्याकांक स्कॉलरशिपा विशयांत माहिती शिबीर आसा केल्लां. दुसरें KMC आनी फादर मुल्लार हाची हेल्थ कार्डां करून दुबळ्या कुटुंबांक चिकित्सेक कुमोग केल्या. काजरी जोड्यांचो दीस आचरण केला. जीवदाळ आनी कारेंट अवघड जाल्ल्या वेळार प्रथम चिकित्सा ह्या विशीं तज्ञांतावन माहिती दिल्या. रोटरी क्लब बंटवाळ कॅथोलिक सभा 100 आनी धर्मस्थळा ग्रामाभिवृद्धी योजने हांच्या सांगता मेळोवन 100 इस्कॉलांत भलायकी शिबीर चलोवन व्हेलां. उदक जिरोवचे विशीं माहिती शिबीर चलोवन व्हेलां. कुमकी जाग्याक 11-57 नंबरार अर्जी घालूंक वोटर ID BPL कार्ड, संध्या सुरक्षा आधार कार्ड करून दिल्यान. पांबूर मानसा पुनर्वसती केंद्राक भेट करून पयशां रुपार आनी फिरगजगारांतावन वरवीं जमोवन दिल्या. दोळ्यांचें शिबीर चलोवन व्हेलां. कॅथोलिक सभेचें पत्र जावन आसा संदेश बूक फिरगजेंतल्या हर एका कुटुंबांक पावचे बरी आनी हर एका कुटुंबाच्या संध्यांक जिने संदे करून वाराडो आनी देश जितावन शाबासकी आपणायल्या. पंचायत चुनावांत जिखल्ल्या आनी भाग घेतिल्ल्यांक कॅथोलिक सभेतावन मान केला. प्रायवंतांचो दीस आचरण केला. राष्ट्रीय मटार खेळा पंद्याटांत जिखल्ल्या भुरग्याक कॅथोलिक सभेतावन मान केला. आमच्या फिरगजेंतल्या दुबळ्या कुटुंबांक भलायकेक उपकाराक पडची आयुश्मान कार्ड करचें कार्य माडून हाडून कार्डां करून दिल्यान. करेजमाच्या वेळार कांदी कुरीस म्हणलो नाटक खेळयला. इगर्जेंत प्रोजेक्टर घालूंक 1,60,60,000 जमो करून तें काम केलां. ह्या दोनी कामांक दान दिल्ल्यांक सभेतावन मान केला. आमच्या फिरगजेंतल्या पिडेस्तांक वैद्यकीय खर्चाक कुमोग केल्या. रुप्योत्सवाच्या उडासाक फिरगजेच्या शिकपा निधीक 1 लाख दिवंक निर्धार केला. आमच्या समुदायाचेर अन्याय जाताना वाराडो आनी केंद्रीय समितीन मांडून हाडिल्ल्या प्रतिभटनांत आनी समावेशांनी भाग घेवन सहकार दिला. तशेंच वांडो महोत्सवा वाहन वेंजार आनी सप्टेंबर 1 आयतारा फिरगजेंतल्या शिक्षकांक आनी दोतोन शिकोवच्या शिक्षकांक मान करून शिक्षकांचो दीस हर एका वर्सा आचरण करता. प्रस्तुत आमच्या घटकांत मानदेक बाब संतोष डिसोजा निर्देशक, हेराल्ड मोंतेरो अध्यक्ष, लुईस बुकेलो कार्यदर्शी आनी सर्व हुद्देदारां सांदे आनी सर्व फिरगजगारांच्या सहकारान बऱ्या रितीन चलोवन आसा. आनी मुखारी तुमचो
सर्वांचो सहकार्य बरे सहकार आसवणू आनी मुखार तुमच्या सहकार्यान बऱ्या रितीन चलोवन दी म्हणून आशेवणू ही वर्दी आखेर करता. लांब जियो कॅथोलीक सभा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानस लुबीस बुकेलो भोव अपूर्बायन 25 वर्सांची सगळी वर्दी 25 सेकंदांनी मुग दिल्या. कित्याक म्हळ्यार मस्त आनी मस्त कामां ह्या फिरगजेंत ह्या गटाकान केल्यांत, तरी थोडीं कामां मात्र उजवाडाक हाडल्यांत. तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी मग अशें न्हू कॅथोलीक सभा 100 गटाक 25 वर्सांच्या रुपयोत्सवाचें येवजण जावन आसा की एक शिकपा निधी आसा करची आनी ती दुबळ्या भुरग्यांक कुमक करची म्हूण सांगून एक बरें येवजण तांणी हाती घेतिल्लें जावन आसा. आनी येवजण आतां फिरगज विगाराक हस्तांतर करूंक आसा. देखून अध्यक्ष मानस हेराल्ड मोंतेरो, कार्यदर्शी लुईस बुकेल्लो, खजनदार मानस इग्नेशियस वेगस मुखार सरचें आनी ती 1 लाख रुपयांचे चेक फिरगज विगाराक बापू संतोष डिसोजाक हस्तांतर करची. ह्या वेळार आमी वगेत बसचे नाका. दया करून तुमच्या दोनी हातांच्यो ताळयो जोरान दिवया. 1 लाख रुपयांची चेक आमी दिता आसतना 1 लाख ताळयो म्हणून पडचे पडटात. दया करून जोरान ताळयो आमी दिवया. देव बरें करूं. आनी मग अशें न्हू वेदेर मानाचे सैऱ्यांचें आगमन जालां आनी ते वगेत बसल्यार आमकां कांय बरें लागना न्ही. देखून हांव उलो दितां की एक धाटो मोठो व्यक्ती आमच्या वेदीचेर आसा जावन आसा आमच्या वाराडाचो अध्यक्ष मानेस्त रोशन बोनिफास मार्टीस. तांकां ह्या कार्याक आयल्याक मोगान आमी मान सन्मान करूंक आसा. तो मान तुमचे लागीं स्वीकार करून तुमचे लागीं विनंती आसा. दया करून आमच्या बिगर बापाने तांकां मान पटयचे म्हणून आमचे खालते विनंती. मानेस्त रोशन बोनिफास मार्टीस सांजुसे फिरगज सुरी कुमेर बोरीमार हांगासर ताची वस्ती जावन आसा. करावळी सुद्दी वार्तापत्र तशेंच करावळी सुद्दी वेबसायट असो संपादक जावन ताचो वावर चलोवन आसा. कॅथोलीक सभा सुरी कुमेर बोरीमार गटाक असो स्थापक अध्यक्ष जावन सेवा दिल्ली कीर्त तांची. आनी तशेंच कॅथोलीक सभा पुत्तूर वारड्याचो कार्यदर्शी, कॅथोलीक सभा विटला वारड्याचो कार्यदर्शी जावन तांची निस्वार्थपणी सेवा दिल्ली जावन आसा. कॅथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश रजिस्टर्ड केंद्रीय समितीचो सहकार्यदर्शी जावन सेवा अर्पिल्या. प्रस्तुत कॅथोलीक सभा विटला वारड्याचो वारडो अध्यक्ष जावन सेवा दिवन आसच्या तुमकां सर्व बरें मागतां आनी अभिनंदन पटयतां आनी तुमच्या सेवेक आभारी जावन आसा. कॅथोलीक सभा 100 गटाकतान हो मान तुमकां पटयतां. बलगड्यांची एक गाद आसा गे कायट खास बोर्ड इजड मायट मासा बोर्ड म्हणून. तशें म्हजें नांव काडच्या आदींच दट मोठो व्यक्ती म्हणटना वेदीर आसले सकडेन म्हाका पळयलें. MC नांव काडचें म्हणून गरज नासली जाल्यार ताणी रिती प्रकार म्हजें नांव काडलें आनी म्हाका वेदीर आसल्या मनेस्तांनी ह्या रुपयोत्सवा संदर्भी मान अर्पिलो. हांव सर्वांकी देव बरें करूं म्हणून सांगता. वेदीचेर आसल्या अध्यक्षतान घेतिल्ल्या बाप संतोष 100 गटाचो आत्मीय निर्देशक तशेंच आयचो अध्यक्ष, विटला वारड्याचो विगारवार तशेंच विटला कॅथोलीक सभेचो वारड्याचो आत्मीय निर्देशक भोवमनदीक बाप आयवन, तशेंच वेदीचेर आसल्या बाप नवीन, केंद्रीय अध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन, गटाचो अध्यक्ष मानेस्त हेराल्ड, कार्यदर्शी आनी वेदीचेर आशिल्ले हेर मानेस्त तशेंच म्हज्या मुखार आशिल्ल्या म्हज्या मोगाच्यानो फाटल्या 25 वर्सांची चरित्र्या कार्यदर्शीन भोव सविस्तर रितीन हांगासर तुमच्या मुखार दवरली. परत हांव ती सांगूंक आशेना कित्याक म्हळ्यार ती आयकून तुमकां बोर जाता. पूण बाप स्टॅनीन आनी
डेनियल पिंटर आणि काडिल्ली ती वावंट आज 25 वर्सांनी आमकां हांगासर दिवो पेटोवंक आनी हे कार्य चलोवंक कारण जालें. हांव बाप स्टॅनी तावन मनीस डेनियल आनी प्रस्तुत बाप संतोष आनी मनीस हेराल्ड हांचे मनसर सेवा दिल्ल्या सर आत्मीय देशबापांक तशेंच सर अध्यक्षांक आनी सर 100 फिरगेच्या कथोलिक सभेच्या सान्यांक हांव विटला वारेडा तर्फेन अभिनंदन पटयता आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. मोगच्यानो आज आमकां दिवो पेटोवंक तशेंच हे कार्य मांडून हाडूंक भोव सलीस जालें. पूण फाटल्या 25 वर्सांनी काडिल्ली वावंट आनी काडिल्ली मेहनत ती विशेश जावन आसा. सेवा त्याग आनी एकवट म्हणल्यार ध्येयाकल बांदून हाडले हे घटक भोव धाकटे फिरगज 100 म्हणटाना आमकां भोव धाकटे फिरगज बरी आमकां दिसता. पूण 100 घरांची विशाल मनां पळयतना आमचे काळीज दादोसक्यान भरता. 100 फिरगजीची खरी एका खंयच्याय कार्यक्रमा वेळार ती भोव मुखार. दाखल्यात तुमकां हांवें सांगता परस आमच्या वारडो आत्मीय देशबापाच्या मुखेलपणान आमी एक जम चलयली आमच्या सुरीबेर बरीमार फिरगजेंत. थंयसर वारडो संचालकान सांगलें म्हाका 5 सणांची स्वयंसेवकांची नांवां तुमी 2 दिसां भितर आमच्या वारड्या ग्रुपार घाली जाय म्हूण सांगून. थबळ पयले ती 5 नांवां घाल्ली आमच्या 8 फिरगेच्या 7 घटकां पैकी 100 घटकाच्यांनी. हांव मनीस हेराल्डाक अभिनंदन पटयतां आनी खंयचीय आमी वारड्या तर्फेन तांकां आमी वावर सांगल्यार पयली जबाब मेळची 100 घटक. अशें आशिल्ले 100 घटक आणखी वडत येवची तांची विशाल मनां विशाल दर्या सारकी जावन दित आनी ह्या सुसंदर्भार तांकां हांव अभिनंदन पटयतां आनी मुख्य तांच्या सेवेक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस्त रोशन बोनिपास मार्टीस तुमच्या अपुर्ब्याच्या त्या उतरांक. आनी आतां मगोशेनो 25 वर्सां कातोलीक सभा 100 गटाक बऱ्यान चलोवन आयलां तर हाका कारण हर एका वर्सा एकलेचें मुखेलपण. तर ह्या सर मुखेल्यांक म्हणजे अध्यक्ष कार्यदर्शींक आमी मान करूंक आशेता. नांवां तशें वळख सांगतना वेगी मुखार येवचें आनी वेदेर रावचें. देव बरी सांगसिव तुमकां समेस्तांक. मोगशेनो एक दोण वा तारू फुडें चला जे तर थंयसर एक नावीक वा एक तारवट्याची गरज आसा. खंडीत जावन हर एक संघ तो वर्सान वर्स चलोवन वचत जाय तशेंच अभिवृद्धी जाय तर थंयसर एक अध्यक्ष मुखेलपण घेता तर खंडीत जावन तो संघ वा संस्थो खंडीत जावन बळिश्ट रितीन फुडें सरता मुखार सरता अभिवृद्धेक तो पावता. आनी त्याच प्रमाणे हांगासर आमी 25 वर्सां कथोलीक सभेचो संभ्रम हांगासर चलोवन आसता कथोलीक सभा फाटल्या 25 वर्सां तावन कोणे सकड अध्यक्ष जावन निस्वार्थपणी सेवा दिल्या तांकां सर्वांक मान पटोवंक गौरव पटोवंक आमी हांगासर तयार आसा वाचता. तांची नांवां हांव उलो करता आसतना तांणी दयेकरून वेदेर येवचें आनी एकल्यानीच हांगासर वेदेर रावच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. मनीस डेनियल पिंटो संबोस्त्या वाड्यांतलो फिरगजेचो आडळतेदार गवळीक परिशद सांदो आनी कथोलीक सभेचो स्थापक अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या मनीस डेनियल पिंटो फुडें येवचें वेदीर तुमी हजर जावचें. श्रीमान रिचर्ड क्रास्ता सांजुजे वाड्याचो गुरकार जावन गवळीक परिशद सांदो जावन 1 वर्सां कथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या फुडें येवचें वेदीर तुमी हजर जावचें. मनीस इग्नेशियस वेगस फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शी जावन कथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन तशेंच कार्यदर्शी जावन आनी वारडो प्रतिनिधी जावन सेवा दिल्या मनीस इग्नेशियस वेगस फुडें येवचें वेदीर हजर जावचें.
मनेस गिल्बर्ट पिंटो आयचे कार्य असो कार्यनिर्वाहक तो जावन आसा संघास फिरगस उपाध्यक्ष जावन साविशन पाऊल सभा असो अध्यक्ष जावन वाड्याचो गुरकार कथोलिक सभेचो अध्यक्ष तशेंच वारडो सहकार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या वेदीर येवचे मनेस डेनिस लोबो गोवळीक परिशद संदोस जावन कथोलिक सभेचो कार्यदर्शी जावन कथोलिक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या मनेस डेनिस लोबो फुडें येवचे वेदीर हजर जावचे मनेस डेनिस वेगस फिरगस उपाध्यक्ष साविशन पाऊल सभेचो कजनदार वाड्याचो गुरकार तशेंच कथोलिक सभेचो अध्यक्ष जावन भोव लांब अवधेक म्हणजे 4 अवधेक तांणी सेवा दिल्ली जावन आसा वेदीक येवचे हजर जावचे श्रीमती फ्लोरिन पिरेरा सांबोस्ते वाड्याचे गुरकार जावन गोवळीक परिशद संदोस जावन कथोलिक सभेची कार्यदर्शी जावन कथोलिक सभेची अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या श्रीमती फ्लोरिन पिरेरा मुखार येवचे श्रीमान मॅक्सिम लोबो वाड्याचो गुरकार जावन गोवळीक परिशद सांदोस जावन कथोलिक सभेचो अध्यक्ष जावन 3 पावटी कार्यदर्शी जावन 3 पावटी तशेंच वारडो प्रतिनिधी जावन सेवा दिल्या मॅक्सिम लोबो फुडें येवचे श्रीमान मॅक्सिम पिंटो वाड्याचो गुरकार जावन गोवळीक परिशद सांदोस जावन कथोलिक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या मॅक्सिम पिंटो फुडें येवचे वेदीर हजर जावचे मनेस विल्सन फर्नांडीस ICYM अध्यक्ष जावन 2 पावटी तशेंच 2 पावटी कार्यदर्शी जावन गोवळीक परिशद सांदोस जावन कथोलिक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या विल्सन फर्नांडीस फुडें येवचे वेदीर हजर जावचे विवियन फर्नांडीस साविशन पाऊल सभेचो अध्यक्ष जावन गोवळीक परिशदेचो संदोस जावन कथोलिक सभा कार्यदर्शी जावन 4 वर्सां सेवा दिल्या विनंती करता विवियन फर्नांडीस फुडें येवचे वेदीर हजर जावचे प्रस्तुत आमचो फिरगस कार्यदर्शी मनेस लॅन्सी क्रास्ता ICYM अध्यक्ष जावन 1 पावटी तशेंच कार्यदर्शी जावन वाड्याचो गुरकार जावन कथोलिक सभेचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या विनंती करता लॅन्सी क्रास्ता फुडें येवचे वेदीर हजर जावचे श्रीमती विनीता क्रास्ता कथोलिक सभेची कार्यदर्शी तशेंच फिरगज कार्यदर्शी जावन तिने सेवा दिल्या फुडें आपयता वेदीर तुवें हजर जावच्याक आनी हांगासर मोगाच्यानो ह्या सगळ्या आमच्या सेवा दिल्ल्या ह्या सर मुखेल्यांक आमी एक घडीभर बसयल्ल्या कडेनच ताळयो दिवयांगी देव बरें करूं आनी हांगासर हजर आसच्या ह्या सर्व आमच्या मुखेल्यांक विनंती करता वेदीर आसच्या मानाच्या गणाच्या व्यक्तींनी आमच्या फिरगस विगारा सांगता मेळोवन फुडें येवन सर्वांक हो मान गौरव पटोवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता मान सन्मान करतेत आसतना दयेकर ओगस बसचे नाका इल्ल्योश्यो ताळयो दिवनूच रावया सन्मान करतेत आसतना दयेकर तुमचे मुखामळां इल्लीशी फोटोक दाखयल्यार भोव बरें सन्मान स्वीकार केला सर्व आमच्या मुखेल्यांनी आमच्या
अतिथी सांगता गण्य व्यक्ती सांगता एकच विरायकच राहूनच्या विनंती करता सगळ्यांनी सांगता देव बरें करूं समेस्त मुखेल्यांक तुमकां तुमची सेवा आमी फुडें अशेंच ह्या फिरगजेन तशेंच कॅथोलीक सभेंत आमी आशेता विनंती करता फुडलो मान आमचो फिरगज विगार तशेंच कॅथोलीक सभेचे आत्मीक डिरेक्टर बाप संतोष डिसोजा तुमी दिवच्याक तुमी अर्पुंच्याक विनंती करता हांगासर कॅथोलीक सभेंत सेवा दिवन प्रस्तुत परगांवांत सेवा दिवन आसात देखून तांची नांवां सांगता आसतना दयेकरून तांच्या कुटुंबाच्यांनी फुडें येवचें आनी आमच्या फिरगज विगारान तावन मनादीक बाब संतोष डिसोजा हांचें तावन हो मान स्विकार करच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता मानेस जोसेफ लोबो गवळीक परिशद कार्यदर्शी जावन कॅथोलीक सभेचो कार्यदर्शी जावन आनी कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या विनंती करता जोसेफ लोबोची कुटुंबदारां कोणी आसा तर मुखार येवचें विगारान तावन हो मान स्विकार करचो श्रीमती रीटा क्रास्ता गवळीक परिशद सांदोळ जावन तशेंच कॅथोलीक सभेचो अध्यक्षीण जावन तिणें सेवा दिल्या रीटा क्रास्ता हाची कुटुंबदारां कोणी हांगासर हजर आसात तर दयेकरून फुडें येयात मान स्विकार करात हाच्या उपरांत कॅथोलीक सभेचे अध्यक्ष जावन येदोळूस देवादीन जाल्ल्यांक आमी ससनसो विशय मागता तरी पूण आज आमी तांचो उगडास करता तांणी दिल्ली सेवा ती अपुर्बायेची जावन आसा देखून तांचो नांव उलो करता आसतना दयेकरून तांच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो देवादीन चार्ल्स वेगस जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यांतलो वाड्याचो गुरकार जावन गवळीक परिशद सांदोळ जावन कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या विनंती करता देवादीन चार्ल्स वेगसाच्या कुटुंबदारांनी मुखार येवचें मान स्विकार करचो देवादीन मेरियन लोबो जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यांतलो वाड्याचो गुरकार जावन कॅथोलीक सभेचो कजनदर जावन कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या विनंती करता मेरियन लोबो हाची कुटुंबदारां कोणी हांगासर आसात तर फुडें येवचें मान स्विकार करचो देवादीन सिप्रियन पायस वाड्याचो गुरकार जावन फिरगस उपाध्यक्ष जावन तशेंच SVP अध्यक्ष जावन कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या सिप्रियन पायस सबस्त्या वाडो कुटुंबदारां आसात तर दयेकर मुखार येयात मान स्विकार करात देवादीन अँड्रू लोबो सांजोसे वाड्यांतलो फिरगेस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन तशेंच कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन थोड्या तेंपाक ताणें सेवा दिल्ली जावन आसा विनंती करता अँड्रू लोबो हाच्या कुटुंबदारांनी फुडें येवचें आनी मान स्विकार करचो देव बरें करूं आमच्या विगर बापांनी तुमची बसका स्वीकार करची आनी मोगाच्यानो मान स्वीकार केल्ल्या तुमकां समेत सांग देव बरें करूं म्हणटा तुमचो वावर तुमची निस्वार्थ सेवा अशीच आमच्या फिरगस कुटुंबात आसूं दी म्हूण सांगून आमची आशा जावन आसा सर्वांक देव बरें करूं देव बरें करूं सुजय लोबो तुका आनी आतां मोगाच्यानो सांजुवां पावल दुसरो विटला वराडो ह्या वराडोचो आत्मीय निर्देशक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस तांकां आमी मोगान मान सन्मान करूंक आशेता वो मान तांणी स्विकार करूंक तांचे लागीं आमची कलते विनंती उपरांत तांची भोगणां आमच्या मुखार आसतली मानादीक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस प्रस्तुत दुखी सायबिणीची फिरगस विटला हाचो विगार आनी तशेंच सांजुवां पावल दुसरो विटला वारेड्याचे विगार वार जावन सेवा दिवन आसात प्रस्तुत
कॅथोलिक सभा सांजू पावल दुसरो विटला वारेडेचे आत्मीक निर्देशक ते जावन आसात. सदांच खुशाली सर्वांक मोगाचे सर्व संघटना एकवटीत रितीन हाडूंक वावुरचे जावन आसात. सबार फिर्गजांनी आत्मीक निर्देशक जावन तांणी सेवा दिल्ली जावन आसात. बापानो, तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसाव. देव तुमकां बेसावांनी बरोवन दी. तुमच्या मुखल्या मिसां वावराक सर बरें मागता. कॅथोलिक सभा 100 घटकांतावन हो मान तुमकां पटयता. मान फिरगज बेगारानं हस्तांतर करीजे म्हणून विनंती. जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगज 100 हांगासर आसचे लायक अपोस्तलिक संघटन कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश रजिस्टर्ड आजो एक वांटो या घटक 100 कॅथोलिक सभा 25 वर्सांचो संभ्रम या रुपयोत्सव आचरण करच्या या सुवाळ्यार वेदीर हजर आसात. कार्याचे अध्यक्ष मानदी बाब संतोष डिसोजा, कॅथोलिक सभा 100 घटकाचे आत्मीय निर्देशक. वेदीर आसात केंद्रीय अध्यक्ष मानेस ऑल्विन जेरोम डिसोजा, वाराडो अध्यक्ष मानेस रोशन बोनिफाट मार्टिस. वेदीर आसात याच फिरगजेचे मानाधिक बाप नवीन पिंटो, कॅथोलिक सभेचो 100 घटकाचो अध्यक्ष मानेस हेराल्ड मोंतेरो, घटक कार्यदर्शी लुईस बुखेलो, तशेंच मानेस लॅन्सी क्रास्टा, कार्यदर्शी फिरगज गोळीक परिषद मानेस रॉय पाशन, अध्यक्ष ICYM 100 घटक. तशेंच वेदी मुखार सकयल बसून आसात तुमी वार्डाचे 7 घटकांतून आयिल्ले अध्यक्ष आणि कार्यकारी समिती संदे, कॅथोलिक सभेचे सक्रिय जिवाळ संदे, उर्बेस्त संदे, वाराडो माजी अध्यक्ष आणि 100 फिरगजगारांनो. पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक कॅथोलिक सभा 25 वर्सांच्या ह्या संभ्रमाचे शुभाशय हांव पाठयतां. जेजूच्या पवित्र काळजान येदोळ पर्यंत फाटल्या 25 वर्सांनी कॅथोलिक सभे मुखांत ह्या फिरगजेन समुदाय बांदून हाडूंक लायक मुखेलपण कितें पवित्र सभेंत आमकां भरपूर अवकाश आसा तें रुता करूंक जेजूच्या पवित्र काळजान आमकां सांबाळलां, आशिर्वादीत केलां. तोच जेजू आपल्या पवित्र काळजा मुखान आपलो भरपूर मोग तुमचेर मुखल्या वर्सांकी दिवन दी म्हूण म्हजे मागणें आनी आशा. 25 वर्सां म्हणटना एक तरणाटो म्हूण आमी म्हणयत. वर्देर आमी फाटल्या 25 वर्सांनी केल्लें साधन आयकलें, भोव बरें, तुमकां उल्हास पाठयतां. त्या कार्यक्रमा मुखांतर भुरग्यांक, युवा जाणांक, वडांक तांच्या गरजां पावोवंक कशें समुदाय बांदून हाडच्याक तुमचें समर्पण होगलीकेक फावो जाल्लें. मात न्ही आयच्या ह्या सगळ्या संभ्रमाक विगार बापांनी सांगल्या प्रमाणे मस्त तयाराय तुमी केल्या, मस्त वावूट काडल्या आनी दानीक संपर्क केला, संपणमुळां जमयल्यान अभ्यास केला. ICYM तरणाट्यांक सांगाता मेळोन मनोरंजनकारी आसा करूंक तुमी एकवट दाखयला. ल्हाना व्हडा सांगाता मेळोन संभ्रमीक बलिदान भेटोवन तुमी ह्या कार्यांत हजर जाल्यात. ह्या तुमच्या सगळ्या साधनाक हांव अभिनंदन पाठयतां. मात न्ही फुडलीं वर्सां तरणाटो म्हळ्यार हांवें कॅथोलिक सभा 25 वर्सां देखून 100 वर्सां पर्यंत कॅथोलिक सभा आसा जंय आनी हो समुदाय एक बळवोन समुदाय जाय जंय. कोणाकच काही उणें पडनातल्या बरी, जावं भुरगीं या युवा जाणां या व्हडां प्रायवंतां मालगडी कोणाकच ह्या फिरगजेंत आमकां कोणी लेखिनात, आमकां कोणी वळखनात, आमकां कोणी नात म्हणलें बोगनाये बदलाक कशें तुमचो विगार दाठो मोठोगी. तशेंच कॅथोलिक सभा ह्या घटका ह्या फिरगजेंती दाटी मोठी जावन म्हणजे मालगडे आसात आतां युवा जाणांनी तुमच्या ICYM जाल्या उपरांत कॅथोलिक सभेक भरती जाय जंय आनी बोलवण करी जाय आनी त्या मुखांत ह्या फिरगज कुटुंबाच्या सर्वांक समुदाय बांदून हाडच्या दिशेन तुमचो वावर, तुमची सेवा फावी जाय जंय म्हूण तुमकां हांव बरें मागतां. कॅथोलिक सभेंत एक आमकां अवकाश आसचें, लायक मुखेलपणाक अवकाश, भरपूर अवकाश. पवित्र सभेंत आमी याजक धार्मीक म्हणयारे आमी म्हणटा आनी लायक मुखेल्यांकी जावं गोळीक परिशद उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोग संयोजक या संचालक कार्यदर्शी वा हेर सभार हुद्दे आपणायतात ते गुरकारांक, प्रतिनिधींक लायक म्हणयारी म्हणटात. म्हणयारपण एकच, लायक म्हणयारी
धार्मीक तशेंच लौकीक आनी त्या पासून भरपूर रितीन ही अवकाश गोळसून पवी सभेंत लायक मणियारपण जोडच्या मुखांतर पाप साहेब कितें आशेता सांगता सोमकोची पवी सभा मेतेरपणाची पवी सभा वांटेली पवी सभा हें काम बऱ्यान जावच्याक आमी सक्रीय जाय आमी उर्बेस्त जाय मलगड्या मुखेल्यांनी तरणाट्या मुखेल्यांक अवकाश करून दी जाय आमी थोडे फावटी वडा सुरूक म्हणटा आमी गोळी मारा म्हणटा आमी तशें वाडटा बरें सबार लोकांक सवली दिता आसो दिता भोव बरें पूण थोडे फावटी ताच्या मुळाक कितेंच किरलां ना जर तर आमी खेळब्या बरी जाल्या ताच्या मुळान जायते मोके फुटतात आनी ते मोके खेळबे जावन घडाय ह्या फळ दितात तशें आमच्या पवी सभेंत मुखेलपण म्हळ्यार म्हाका अवकाश मेळटना हांवें मुखेली जाय म्हजें काम बऱ्यान करी जाय आनी म्हज्या उपरांत हेंच मुखेलपण मुखार वेच्या खातीर नव्या मुखेल्यांक तरणाट्यांक आमी मेतेर करून तांकां अवकाश करून दी जाय अशें पवी सभेंत मुखेलपण निरंतरी वाडोवन वचा जाय ह्या संदर्भार तुमकां हांव परत अभिनंदन पाठयतां म्हाका हांगासर अवकाश दिवन मान करून दोन उतरां आयकूंक तुमी बरें मोन दाखयल्या खातीर तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन तुमचे आनी आमच्या समेस्तांचेर देवाचे बेसांवां मागोवंक आपोवणें दिल्ल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा वेदीचेर मासा जिंजा इतना मासाला कांसला जिंजा इतना दोगा मानाय मदें बसोवंक म्हाका व्हरतो अभिमान व्हरतो संतोष देखून आमकां समेस्तांक तुमी वेदीर बसोवन मान दिला तुमकां बरें मागता लांबजी कॅथोलीक सभा तुमच्या मुखार आनीक बरीं कामां जावन दी आमच्या वाराड्यांत शंभर गटाक वाराड अध्यक्ष रोशन बोनिफास मार्टीस ताच्या मुखेलपणान जायतीं कामां केल्यान येवच्या आयतारा दिसो भाशण स्पर्धो आमच्या वाराड्याच्या कॅथोलीक सभेच्या मुखेलपणान विटला फिरगजेन जावचो आसा ताकाय तुमी येवन सहकार दी जाय आनी अशें आमचो वाराडो दीस जी हंतारी एक नांव आपणावंक फावो जावन दी म्हूण सर्व बरें मागता आनी ह्या कार्यान मेतेर जाल्यार समेस्तांक उल्हास पाठोवन म्हजी दोन उतरां केर करता समेस्तांक देव बरें करूं लांबजियो कॅथोलीक सभा देव बरें करूं बापानो तुमकां भोव आपुरब्याचे संदेश पाठोवन आमकां सर बरें मागल्यात आनी आतां मुखेलपण रुप्योत्सव संभ्रमांत आमचो केंद्रीय अध्यक्ष मानस्त आल्विन जेरम डिसूसा तांचे हजरपण आमकां भोव व्हड संतोष हाडून आयला ह्या संतोशान तांकां आमी मान सन्मान करूंक आशेता हो सन्मान स्विकार करूंक तांचे लागीं आमची खालते विनंती हो सन्मान करूंक बाप आयवन रॉड्रिगस विगारवार तांकां हांव उलो दिता मनेस्त ऑल्विन जेरोम डिसोजा मनेस्त आनी मनेस्तीन लेतिशिया जोसेफ डिसोजाच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो निर्मार्गा सांजूस एकामेली फिरगजेच्या मनेस्तीन सारिता डिसोजा संगी लग्न जालां ह्या जोड्यांक दोगां भुरगीं अल्सन डिसोजा आनी डॉटर ॲशल डिसोजा प्रस्तुत मेडसीन मायेची फिरगज पानीर देळलाकटे हांगासर तांची वस्ती जावन आसा बाळपण कश्टांचे तरी आपल्या 15 वर्साच्या प्रायेर पोल्ट्री बिझनेस करून उद्यमांत यशस्वी जोडल्या उपरांत 2 अवधेक दक्षिण कन्नड जिल्हा पोल्ट्री फार्म कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो निर्देशक जावन वेंचून येता तशेंच कोटेकार ग्रामपंचायतीचो 2 अवधेक सांदो जावन वेंचून येता कोटेकार ग्रामाचो 20 वर्सां काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जावन सेवा दिवन दुसऱ्या अवधेक उळ्ळाल ब्लॉक काँग्रेस अल्पसंख्याक समितीचो अध्यक्ष जावन सेवा आनी तशेंच कर्नाटक अभिवृद्धी इलाकेचो सांदो पानीर मेडसीन मायेच्या फिरगजीन वाड्याचो गुरकार 2 अवधेक उपाध्यक्ष वक्तर कृषी आनी रब्बर समितीचो संयोजक पानीर तशेंच मंगळूर DSCGच्या गवळीक परिशदीचो सांदो पेरमन्नूर कॅथोलीक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो निर्देशक मंगळूर साउथ ब्लड डोनर्स कमिटी आमचो समुदाय समितीचो स्थापक अध्यक्ष कॅथोलीक सभा पानीर गटाचो अध्यक्ष सांजुसेवास मंगळूर दक्षिण वारड्यो हाचो अध्यक्ष आनी प्रस्तुत कॅथोलीक सभा केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन दुसऱ्या अवधेक सेवा दिवनच आसात हांच्या अध्यक्षपणाच्या अवधेर कॅथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश रजिस्टर्ड केंद्रीय समितीक 2023 वर्सांच्या दक्षिण कन्नड जिल्हा कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती आपणाव कारणकर्त जावन आसात आनी तशेंच 2023-24 वर्सांच्या कॅथोलीक सभा केंद्रीय समितीच्या मुखेलपणाखाल कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती आपणायली कीर्त तांची जावन आसा जात कात लेगीन आसता दिल्ल्या निस्वार्थी सेवेक लोक तांकां मानता फाटल्या 12 वर्सां तांणी दिल्ल्या सेवेक
सर्व आभारी जावन आसात. सरळ जीवन, सरळ चाल, सरळ उलोवणे सर्वांक पसंद आनी तेंच तांकां लोकां मोगाळ करच्यान 2 उतरांनान उद्यम राजकीय सामाजीक सेवेच्या शेतान वावर दिवच्या मध्ये एक पडजळीत उंचायेर सोपचे नेकेत्र तुम्ही जावन आसात म्हूण सांगूंक खुशी पावता हांव. मनेस ऑल्विन जेरोम डिसोजा तुमच्या सर्व सेवेक अभिनंदन पटयता आनी सर्व बरें मागता आनी हो मान तुमकां पटयता. कातोली सभा मंगळूर प्रदेश रजिस्टर शंभूर घटकाच्या रुपेल्या उत्सवाच्या संदर्भात विधी रसात बोमोगाळ विगार संतोष डिसोजा आत्मीय निर्देशक आत्ता मुळे मासा हरड उंडू कास अंचित हरड उंडू एक विगार एक फिरगेसून गेल्या उपरांत खंयची फिरगेची सो लोक लायक करतागी केदाळे फोन करून उलयतागी ती त्या फिरगेच्या विगाराची गिरेस्त गाय काल म्हणटांगी म्हळ्यार संतोष डिसोजा तांच्या नवा प्रकारच हस्त्या तोंडाचे मस्त सुरसुडीत काम करचे राणीपुरा पिरगेचे सो लोक केदाळे तांचें नांव काडटात. खंयचेय प्रोग्राम करता जाल्यार तांकां सुरू आपोवचें फादर संतोष. काल गे म्हळ्यार त्या पिरगेजेंत तांणी दवरलो बांधव्य कसो आसा गी म्हूण. आज कातोली सभेचो हांगासो लोक पळयतना तुमचे तोंडार तुमच्यो हांसो पळयतना विगारा विशयंत आमी कांय सांगचें म्हूण ना. एक विगार केदाळा बरो आसा गी तो लोकांक एकवटीत करता गी तेदाळा निजायकी तो एक जेजूचो शिस्त म्हणयत आनी त्या मेटां काळ सगळ्या लोकांक ओट्टू करून कृषींत तशेंच मनजाती वयर तांकां विशेश मोग तल्या विगारा ओट्टू काम करचें आमच्या कातोली सभेक व्हरतें बाग आनी आमच्या कातोली सभेक शंभूर घटकाक आत्मीय निर्देशक मेळिल्लें आमच्या कातोली सभेचें बाग. तशेंच आनी एक आत्मीय निर्देशक कडक उतरांचे आतां आमच्या सरितान म्हणले बरी खंयचेंय तांकां परफेक्ट जायचें तांकां समुदायाचेर आनी समाजाचेर मस्त हुस्को आमची प्रतिभटना जाताना तांणी काणकोणचे लिडरशीप आनी मुखल्या दिसांनी 400 KV एक वायर येता. आतां ते विधीर बसून म्हजे लागीं सरतात कालें करतात तुमी कालें जायत कालें मुखार मुंजार सितात म्हणलें तर एका विगाराक आमच्या समाजाचेर कितलो हुस्को आसा म्हणलें हांगा कळटा. आनी तांणी तेय पिरगेजेंत लोकांक एकवट करच्यात आनी आज आमची कातोली सभा विटला वारड्यांत उर्बेस आसता जाल्यार तांणी दिवचो पाठिंबो तांणी आमच्या वारडो अध्यक्षाक दिवचो सहकार वारड्या उद्देजकांक दिवचो प्रोत्साहन निजायके उगलिकेक फावो तशें तुमकां आमचो मान बागयता. तशेंच हांगा फादर नवीन आसा वेदी आनी आमचो कांस आमेट मास आमेट इतना कांस इमेट रोशन तो एक गटमूट जीवन कसो गटमूट गी तशेंच काळजांती बारी विशाल मोनासो एक धैर्यदीक समाज सेवा करसो एक पत्रकर्त आड मुट्टदा सोप्पिल्ला म्हणटात तशें पुरा आमचो समाज सेवांत जावं दी राजकीयांत जावं दी इगर्जेच्या धार्मिकांत जावं दी सेवा दिवचो एक व्यक्ती. आमचे समाजाक आमी मस्त जाणाले सांगता आमकां पत्रां जायचे म्हूण आमच्या जाणावाईनी पेपर आहलें कारणांतर आमी मुग्धून केलें. कशें केलें कालें केलें म्हळ्यार कोणायकी बोट दाखोवच्या पयलें उरलीं 4 बोटां म्हाका दाखयतात हांवें कहली सेवा केल्या गी म्हूण. रोशना काले वेदिकेर हांव सांगता गी म्हळ्यार आमचे मस्त जाण पत्रां करता आसात बट तांकां बे आमच्या विशयान घालूंक मस्त बे मणिपुरा जावन दी आमचे पावर उळ्याचें प्रतिभटन जाल्यार जावन दी प्रतिभटन जावन फाटी येवच्या पयलें आमच्या विशयांत बरें उलोवन बरें बरोवन पत्रार येवचें रोशनाच्या पेपरार.
कोणाचे सन्मान जाऊन दी, कोणाचे हल्लो जाऊन दी, आमच्या समाजार कोलो विषय जाऊन दी, त्याला रोशन घालता. रोशनाक आमकां मस्तो मार पडटा. काल्याक गे म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांवचे पेपरार घाले म्हणटना दुसरे ताका एडवर्टायजमेंट दितेले पाटी करतात. काल्याक गे म्हळ्यार आर प्रभू नकल्यान न्हिच्च पाडवेरी हेंकला जाल्यार पाडूचेर म्हूण. देखून हांवें म्हणचें आमी क्रिस्तांव आमी अल्पसंख्यात निजा की न्ही, कोडयाळ्यांत आमी बहुसंख्यात आहा. कांय सगळ्या भारतांत आमी अल्पसंख्यात जावंक पुरो, हांगा आमी बहुसंख्या. आमी हल्या पत्रकर्त्यांक आमी विविध रितीन प्रोत्साह दिल्यार ताचें पत्र आतां हप्त्याळें पत्र दिसाळें पत्र जाल्यार आमच्या समुदायाक व्हडलो एक उपकार जाता. ही आमच्या समुदायाच्या हातेर म्हणून येता. तशें जाल्ल्यान तो जिवांनी घट्ट आसा, काळजांनी घट्ट आसा, पेपरांनी घट्ट जावं दी म्हणून म्हजी आशा. तशेंच वेदिकेर आसात जेराल्ड मोंतेरो, आमच्या ह्या घटकाचे अध्यक्ष. स्थापक अध्यक्ष डॅनियलान आनी फादर स्टॅनियन तांणी घाल्लें बी आज एक विशाल रूख जाला. तांणी विशाल रूख जाल्ल्या निमती आज जेराल्ड मोंतेरोक इतलें बरें काम करूंक सोंकलो. 1 लाख रुपयाची चेक दिवची म्हळ्यार ल्हानशें काम न्हय. आज ती 97-98 घरां, इतलो लोक, एक अध्यक्ष जाल्यार ती कांट्यांची बोरकोटी, ती कांट्यांची बोरकोटी घेवन वयचे जाल्यार ल्हानशें काम न्हय. मस्त त्याग सेवा एकवट करून वरिजे जाल्यार ते कश्ट अध्यक्षाक आनी कार्यदर्शीक मात गोत्तू. कितले जण पांय ओडटात, कितले जण पाड उलयतात. आमच्या समुदायांत बरे उलोवचे व्यक्ती उणे जाल्यात. उरल्या समुदायाक कंपेर केल्यार आमच्या समुदायांत पाड आसलें पयलें सांगतात. आज रांदल्यांत खंय म्हणिल्लें मीठ जालां, सड जालां जाल्यार एकल्याक वाडटना आड मेळ्ळां जाल्यार मास मेळ्ळो सांगिना, आड मेळ्ळो सांगता. तशें अध्यक्षान केल्लीं कामां बरीं जाल्यात. आनी ओलो एक अध्यक्षाक ओलो एक विगार मेळ्ळ्यार रुखाच्या फर्निचराक घाल्ल्या किली प्रकार घट्ट जावन उरनू आज येदे व्हडलें एक फंक्शन केल्या आमच्या अध्यक्षाक देव बरें करूं आनी तांकां होगलीक फावो. तशेंच कार्यदर्शी लुईस बुकेल्लो आनी ICYMचो अध्यक्ष रॉय भाशन आनी लॅन्सी कास्ता आनी वेदिकेच्या मुखार आयिल्ल्या सर्व कातोलीक सभेच्या वाड्याच्या माजी अध्यक्षानो, घटकाच्या अध्यक्षानो, पिरगेज कातोलीक सभेच्या सांगण्या. कातोलीक सभा म्हणटना आमकां उडास येवचें प्रतिभटन मात्र. कातोलीक सभा म्हळ्यार डिसिसींचें एक आपत बांदावा. कोणायके उपाद्र जालें, कोणायच्या दुवेक धरलें, कोणायके एक एक्सिडेंट जालें, कोणाच्या घरा कोणी फातोर मारले, या कांय अवघड जाल्लें तें जाल्यार कातोलीक सभेचो उडास. ही आमी क्रिस्तांव काले कशें जालां म्हूण गुत्तुना. सेवा त्याग आनी एकवट आमी दिवंक आमी केदारलाय रेडी आसा. मात पिरगेज येतावन कितलो लोक पिरग जिने सांजो जाल्यात, कितलो लोक आमची पेपरां आमचो संदेश काण घेतात, आमकां कितले जण पाडता पडटात, आमच्या विशयान कितले जण पाड बरें उलयतात. म्हणलें पळोवंक गेल्यार मस्त 1% मात्र पडात गिम 10% मात्र. हें कालेक आमच्या समुदायान म्हूण कळना. आमच्या समुदाय उरल्या समुदायांक कंपेर केल्यार पाडता पडची मस्त उणें. कोणायची विगारान काम केल्यारी, उपाध्यक्षान काम केल्यारी, सेक्रेटरीन काम केल्यारी, आनी कोणी काम केल्यारी, आमच्या पिरगेजांत बरीं भुरगीं शिकल्यारी करना. ही आमी इल्लें चेंजीस करचे. उरल्या समुदायाचो एकवट. एक इग पडल्याक एक फातोर मारल्यार या एका मापल्या कालेमणी जाल्यार खंय म्हणी ताका एक एक्सिडेंट जाल्यार कितले जण ओट्टूक जातात. आमच्या समुदायांत एक आमचो क्रिस्तांव सगळो एडमीट जाल्यार ताका ब्लड दिवंक तो लोक बारी उणे. हांव ब्लड डोनर्स ग्रूप आमच्या दक्षिण वाड्यांत फाटल्या एक 3-4 वर्सां जावन कोरोना उपरांत हांव चलोवन आसा. 10 पिरगो ज्यो आसात
एका आपल्या पंगडाक हांवें एक फोन केल्यार 10 जण लायन रावतात ह्यान रस्त्याक नित्तर कोरडा ह्यान नित्तर कोरडा आमच्या समुदायांत चिंतापुचो काल्याक ना रग दिवचे चिंता काल्याक ना आमची घरची वडिलां एडमीट जाल्यार आमची भुरगे ब्लड दिवंक रेडी ना आनी मुखल्या दिसांनी आमी हर एका पिरगेचेंत एक ब्लड ग्रुप डोनर ग्रुप करचेत काल्याक म्हळ्यार आमकां आमी कोणा कडेन वचून भीक मागच्या की आमकां एंकले गुंजी कुप्पी नेत्तर कोरले म्हणच्या की आमच्या पिरगेच्यान 90 तुमच्या पिरगेच्यान 90 घरां आसात खंय म्हणे पेशंट मेळसो हप्त्याक एक या म्हयन्याक एक रक्ताक गरज पडसो जाल्यार आमच्या मदें आमी काल्याक रागात करूं नजो वो एक कोट तशें जाल्ल्यान मुखल्या दिसांनी आतांचो उर्बेस्त अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी लुईस तुमच्या मुखेलपणान 25 वर्सांच्या ह्या सुवाळ्यार तुमी एक ब्लड डोनर ग्रुप करून तुमच्या पिरगेजेक एक विभिन्न तराची एक सेवा करूंक सकाळचे फकत आमकां खंय म्हणे डिसीजी म्हणटा रागात गरज पडल्यार आमी तुमच्या लागीं कॉर्डिनेट करता हर एका घटकांत एक ब्लड डोनर ग्रुप आसल्यार आमकां कुमोग जाता तशेंच जिने सांजे तुमच्या वाड्यांत घटकांत कितले जिने सांजे आसात वर्देंत कांय बरोवं ना तशें जाल्यार हांव चिंता हर एका घटकांत ल्हानशी पिरगज उर्बेस्त विगार खंयच्याकी ना म्हूण ना तुमी वेतात जाल्यार गोहेड म्हूण सोदलो विगार तशें हर एका घरा एक जिने सांजो एक आमचो संदेश दिवन 100% जावच्या बरी पळोवन येदो व्हडले फंक्शन कितें जाल्यार तुमी ऑर्गनायज केलां की तुमच्या मुकुटाक हें एक तीक जावं दी बरें तरान कातोली सभा बांदून हाडा सेवा त्याग एकवटाद्वारी बलिश्ट आतां पात्रापान सांगल्या बरी माया मोगान जिया बलिश्ट समाज बांदया म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां आखेर करता म्हाका हांगा आपोवन म्हजे विशयान बरें उलोवन म्हाका पाड तापोवन आनीक चड काम करूंक म्हाका उत्तेजन दिल्या सर्वांक देव बरें करूं देव बरें करूं मनस्त अल्बेन जेरम सुजा तुमकां भोव आपर कितें उणेपण कितें बरेंपण आसा तें समज अर्थ बरे तरेतीन आमकां संदेश पाठयल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां मगोशे न्हू आमच्या जुबले कार्याक सबार वारड्याच्या ह्या जकांक आपण दिल्लें आसता कारण अंतर जावन तांकां थोडे जाण आयल्या थोडे जाण येवनात कारण आसूं पुरो पूण आमच्याच फिरगजेचो एक ह्या जाक भाव हांगासर हजर आसा आमकां व्हरतो संतोश बाप नवीन पिंटो ताणें आमच्या मोगाचो एक मान स्विकार करूंक तांचे लागीं विनंती आसा हो मान आमच्या फिरगज विगर बापाने पाठयचे म्हणून मानादीक बाप नवीन प्रकाश पिंटो आमच्या फिरगजीन फुलोवन आयली देव आपोवणी उपजल्लो अपुर्बाय सोयासक प्रस्तुत देव माता इंग्लिश मिडियम स्कूल आमटूर करिंगान हाचो मुखेल मेस्त्री जावन वावर दिवन आसात बापानो तुमच्या मुखल्या मिसावांक आनी वावराक सर बरें मागता हांव आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी हो मान तुमकां अर्पिता हांव देव बरें करूं आनी तशेंच आनी एक व्यक्ती आमच्या मदें हजर आसा मानस्त एंटनी डिसोजा वारडो निकटपूर अध्यक्ष आमच्या संतोशांत तांचोय हजरपण आसा देखून ताणें मुखार वेदीचेर येवचें आनी आमचो एक ल्हानसो मान स्विकार करूंक आमची कलते विनंती हो मान पटोवंक आमचो फिरगज विगर बापांक हांव उलो दिता मनेस्त अँटोनी डिसोजा गांवान मोगारनाड फिरगजीचो देवमाता फिरगज मोगारनाड हांगासर 3 अवधेक फिरगजीचो उपाध्यक्ष जावन तशेंच कथोलिक सभा फिरगज घटकाचो अध्यक्ष कथोलिक सभा वारडो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या प्रस्तुत वारडो कथोलिक सभेचो निकटपूर्व अध्यक्ष जावन वावर दिवन आसा हो आमच्या गांवांतलो लोकां मोगाळ उद्यमी मनेस्त अँटोनी डिसोजा तुमच्या सर्व सेवेक अभिनंदन पटयता आनी सर बरें मागता आनी हो मान तुमकां पटयता देव बरें करूं आनी तशेंच वेदीर सोंपता आमच्या फिरगज गोळी परिशदेचो
कार्यदर्शी मानस लॅन्सेक आसता ताकाय आमी मान करूंक आशेता दय करना तांणी हो मान स्विकार करूंक विनंती स्विकार बापाने तांकां हो मान हस्तांतर करूंक उलो आसा मनेस्त लॅन्सिक प्रास्ता प्रस्तुत जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या शंभर फिरगजेचो गवळीक परिशदीचो कार्यदर्शी आनी तशेंच वाड्याचो गुरकार जावन ताची सेवा दिवन आसा तशेंच कॅथोलीक सभा शंभर गटाचो कार्यदर्शी जावन ताणें सेवा दिल्ली जावन आसा ICYMचो अध्यक्ष जावन फिरगज गवळीक मंडळीन सक्रीय रितीन ताची सेवा दिवन आसा फिरगजेच्या आनी सर्व संघटनाच्या अभिवृद्धीक तुवें दिल्ल्या सेवेक आमी तुका दिनवास पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी हो मान तुका पटयता आनी मोगेशनो आमचो धाटो मोठो एक युवक तरणाटो अध्यक्ष ICYMचो रॉय पाषण वेदीर आसा तांकांय आमी मान करूं आशेता रॉय पाषण प्रस्तुत भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन शंभर घटक अध्यक्ष जावन वावर दिवन आसा आनी तशेंच फिरगज गवळीक मंडळीचो सांदो जावन सल्हा सुचना वांटून घेता सर्व युवा जनाक सांगाता हाण फिरगजेच्या लोकां खातीर आनी तशेंच समाजाच्या अभिवृद्धी गरजेचें यशस्वी कार्य मांडून हाण ICYM संघ लोकां मोगाळ जावच्या विशीं वावर दिवन आसा आनी तशेंच आयच्या रुपयोत्सव कार्याक सांस्कृतीक कार्याचे मांडावळी ICYM तावन केला आसता तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हो मान तुका पटयता देव बरें करूं आनी आयचो रुपयोत्सवाचो फुडारी जावन आसा मानस्त हेराल्ड मोंतेरो घटकाचो अध्यक्ष भोव उर्बेवंतो अध्यक्ष आमचो ताकाय आमी मान करूंक आशेता मनेस्त हेराल्ड मोंतेरो सान सेबेस्टियन फिरगज पेरमानूर तावन शंभर फिरगजेक स्थळांतर जावन येवन ह्या फिरगजेन सांदेपण घेतल्या उपरांत कॅथोलीक सभा शंभर घटकाचो अध्यक्ष जावन 2 अवधेक सेवा दिल्ली जावन आसा आनी तशेंच फिरगज गवळीक परिशदीचो सांदो जावन वावर दिवन आसा आज हांगासर संभ्रमचे हे रुपयोत्सव कार्याचे मुखेलपण घेवन यशस्वी रितीन मांडून हाडल्या तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच वेदीचेर सप्ता आमचो घटकाचो कार्यदर्शी मानस लुईस बुकेल्लो ताकाय आमी मान करूंक आशेता दय करून हो मान स्विकार करूंक आमची विनंती मनेस्त लुईस बुकेल्लो प्रस्तुत कॅथोलिक सभा शंभर घटकाचो कार्यदर्शी कॅथोलिक सभा शंभर घटकाचो अध्यक्ष आनी तशेंच साविशन पावलाचो कार्यदर्शी जावन सक्रीय रितीन सेवा दिल्ली जावन आसा आनी तशेंच फिरगज गवळीक मंडळीचो सांदो जावन सेवा दिल्ले जावन आसा फिरगजेच्या हर एक चटुवटिकेनी मेतेरपण दाखयता तुज्या सेवेक आमी आभार म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी हो मान तुका पटयता देव बरें करूं मान पटयल्यांक आनी मान स्विकार केल्ल्यान तुमकां समजता आनी मोगेशनो सबारांनी ह्या रुपयोत्सव कार्याक आमी आयिल्ल्यांक मान सन्मान केला ह्या संदर्भार आमच्या ह्या संभ्रमाक खर्चा बाबतीन पयशे आनी वरवे रुपार सबारांनी दान दिलां दान दिवन आमकां आदार दिला तांचो सर्वांचो उपकार आठोवंक तांकां तांची नांवां सांगूंक मुखार येता मानस्त डेनिस वेगस मोगाच्यानो आयच्या ह्या रुपयोत्सव कार्याक सबारांनी वरवे आनी पयशे रुपार दान दिलां तांची सर्वांची नांवां सांगूंक हांव तुमचे मुखार उबो आसा क्लॉडी फेर्नांडीस वेलेन्शिया 15,000 रुपये डॉक्टर मरियो बुकेल्लो मिलाग्रेस 12,000 रुपये पीटर नोरोना फानीर 10,000 रुपये अनिता मोंतेरो फानीर 10,000 रुपये एंटनी डिसोजा मगरनाड 1,000 रुपये जेजूच्या पवित्र काळजाचो वाडो डेनिस वेगस 10,000 रुपये लिल्ली वेगस 5,000 रुपये मायकल फेर्नांडीस 5,000 रुपये पावलीन लोबो आनी कुटुंब 5,000 रुपये दयकन नांव आपयतना तुमी तांचो मान स्विकार करचो संतोष वेगस कुरपे 5,000 रुपये अब्राम वेगस 2,000 रुपये फेलिक्स वेगस 1,000 रुपये फिलोमिना वेगस 1,000 रुपये
विल्फ्रेड लोबो 1000 रुपये, जोसेफ लोबो 1000 रुपये, संतोष लोबो 1000 रुपये, रिचर्ड लोबो 1000 रुपये, मेरी लोबो 1000 रुपये, संतान वेगस 1000 रुपये, कार्मिन वेगस 1000 रुपये, अरुण लोबो 500 रुपये, नवीन लोबो 500 रुपये, मोंती लोबो 500 रुपये, जॅनेट लोबो 500 रुपये, गिल्बर्ट वेगस 500 रुपये, विन्सेंट वेगस 500 रुपये, सनोद लोबो 500 रुपये, जॉन टेल्लिस 300 रुपये, लीना लोबो 200 रुपये. आयच्या या संभ्रमाच्या जेवणाक 1500 रुपये सवय इडल्यो दान दिल्यात तिमोती पाशन. आयच्या या कार्याक हिंगासर वेद्येक सभोंक आणि असो सगळं वेदीचो खर्च दान जावन दिला 2000 रुपया सवय इग्नेशियस वेगस. आईच्या कार्याच्या जेवणाच्या तयाराक 100 वरांची आयदनां दान जावन ओदकसून दिल्यांत अरुण वेगस आणि संदीप लोबो. आयच्या या संभ्रमाच्या जेवणाक 50 किलो तांदूळ जावन दान दिला आम्रोज लोबो. सांत आंतोन वाडो. लिओ क्रास्ता 5000 रुपये, लुईस बुकेलो 5000 रुपये, डेविड अंडरटेकर 5000 रुपये, वाल्टर पाशन 20 किलो कुंकडा मास आणि 1000 रुपये, गॉडफ्री पाशन 15 किलो दुकरा मास आणि 2000 रुपये, जसिंता पायस 2000 रुपये, संतान क्रास्ता 2000 रुपये, चार्ली क्रास्ता 2000 रुपये, एलियास क्रास्ता 2000 रुपये, गिल्बर्ट बुकेलो आईच्या जेवणाक रांदोळी आणि लोणचे तसेच 1500 रुपये, पास्कल बुकेलो 1000 रुपये, सेलिन क्रास्ता 1000 रुपये, आल्बर्ट फर्नांडिस 1000 रुपये, विक्टर डेनिस फर्नांडिस 1000 रुपये, गिल्बर्ट क्रास्ता 1000 रुपये, विन्सेंट पिंटो 1000 रुपये, जोसेफ रोड्रिगस 1000 रुपये, लॉरेन्स क्रास्ता 500 रुपये, अलेक्स फर्नांडिस 500 रुपये, जॉन पायस 500 रुपये. आयच्या हांगासर मुखार एंट्रन्स द्वार हें दान जावन असो खर्च दान जावन दिला लँडसे क्रास्तान. गणेश पुजारे आणि 500 रुपये. सेबॅस्टियन वाडो. गिल्बर्ट पिंटो 15 किलो दुकरा मास आणि 2000 रुपये, जॉन्सन फिरेरा 5000 रुपये, फेलिक्स बॅप्टिस्ट 2500 रुपये, एवलिन पिंटो 2000 रुपये, सल्वादार बॅप्टिस्ट 2000 रुपये, हिलारी पिंटो 2000 रुपये, जुलियाना बॅप्टिस्ट कोप्पळा 1000 रुपये, विल्फ्रेड पिंटो 1000 रुपये, विनिसे बॅप्टिस्ट 1000 रुपये, पाऊल बॅप्टिस्ट 1000 रुपये, लिल्ली बॅप्टिस्ट 1000 रुपये, बेनेडिक्ट बॅप्टिस्ट 1000 रुपये, फिलिप मिनेजस 1000 रुपये, नवीन लोबो 1000 रुपये, गॉडविन मिनेजस 500 रुपये, डॅनियल पिंटो 500 रुपये, विन्सी डिसोजा 500 रुपये, जुलियाना बॅप्टिस्ट 500 रुपये. सांजुजे वाडो. जुलियाना क्रास्ता 6000 रुपये, बॅप्टिस्ट लोबो 5000 रुपये. आईच्या जेवणाक आईच्या संभ्रमाच्या जेवणा उपरांत आईस्क्रीम दान दिला तशेंच 5000 रुपये दान दिला अलेक्स लोबो. डेनिस लोबो 2000 रुपये, जोसेफ क्रास्ता 20 किलो कुंकडा मास आणि 2000 रुपये, जोसेफ लोबो 2000 रुपये, वलेरियन क्रास्ता 2000 रुपये, जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता 1000 रुपये, लँडसी डिसोजा 1000 रुपये, लविना क्रास्ता 1000 रुपये, डेल्फिन लोबो 1000 रुपये, बल्तोझर फिंटो 1000 रुपये, रिचर्ड क्रास्ता 1000 रुपये, बेनेडिक्ट लोबो 500 रुपये. आयच्या कार्याच्या जेवणाक प्लेटी दान जावन दिल्यात डेफनेल लोबो. ह्या स्वरोदानीचो हांव काळजांतान उपकार आठयतां आनी मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानस डेनिस वेगस सर्वांचे नांवां उलय करना तांकां उपकार आठयले. मोगचनूच सबार जाणांनी मस्त मस्त दान दिलां आनी हें कार्य सोबोंक कारण जालां. आनी तातूंत दोगां व्यक्तींनी एक विशेष दान दिलां.
तांकां मान करूंक हांव आशेतां. तो जावन आसा पयलो ह्या कार्याक दान दिल्ल्या सर्वांची नांवां तुमी आयकलीं तरी 2 व्यक्तींक आमी मान करूंक आसास्त. देव बरें करूं म्हणूंक आसा. देवान दितना दांबून हालोवन गुड्डावन दिलां काय. तशें रुपवेवसाय कार्याक दोगा व्यक्तींनी तांच्या बऱ्या मनान आरावन लेसांत गुट लावन हाडून आमकां हांगा दान जावन दिलां. तांकां आमी मान सन्मान करता. पयल्यान हांव उलो दितां श्रीमान मॅक्सिम लोबो सांजुजे वाड्याचो एक विशेष व्यक्ती. तो विशाल मनाचो विस्तार हाताचो म्हळ्यार दिवच्यांत ताचे हात विस्तार. फिरगजेंतल्या खंयच्याय कामाक आनी इतर संगतींक दान दिवचें ताचें उदार मन तो दाखयता. आनी दितना ताचो हात लांब लांब जाता आनी धराळमापान दिता. तशें ह्या जुबले कार्याक 25 वर्सांच्या ह्या रुपवेवसायाक ताणें 25,000 रुपये आमकां दान जावन दिला. ह्या ताच्या उदार मनाक आनी बऱ्या मनाक तसो आमी उपकार आठयता आनी तसो आभार मानता आनी संतोशान हो मान पटयता. विगार बापांनी हो मान पटोवंक विनंती करता. जोरान आमी ताळयो तांकां दिवया. देव बरें करूं मान पटयल्यांक आनी आमकां दान दिल्ल्याक. आनी दुसरो व्यक्ती जावन आसा आमच्या घटकाचो अध्यक्ष मनस हेराल्ड मंतेरो. साद्या स्वभावाचो पयशेल्या पेरमानोर फिरगजे तावन 100 फिरगजेक 90 जावन 2 वर्सां फुडें हांगासर सांत आंतोन वाड्यांत वस्तेकर आसा. तो पळोवंक सिनियर इल्लो तरी बारीस सुटसुडीत. ताचे लागीं कितेंय विचारल्यार तो ना म्हणना. खाली हातांनी पाटी धाडिना. आमच्या फिरगजेक मस्त ताणें दान दिलां. ताचें उदार मन ताणें दाखयलां. तो कसो लांब दैगी तशें दिवच्यांत ताचो हात लांब लांब. आयचें सगळें कार्य ताच्या मुखेलपणार चलोवन आसा. देखून संतोशान ताणें रुपवेवसाय कार्याक आयिल्ल्या सैरांक मान सन्मान करूंक जाय जाल्ल्यो सर वस्तू संगे ताच्याच कुशीन दान जावन दिलां. सुमार 30,000 रुपयांचे वस्तू ताणें हाडून दिल्यात. आनी सांगता वस्तू मात्र न्हय इल्ले पयशे दिवया म्हणून उदार मनान 1,500 रुपये जावन 500 रुपया ताणें दान दिलां. देखून तसो आमी मोगान ताका आमी संतोशान हो मान पटोवंक खुशी व्हरता. हो मान विगार बापा लागीं हांव करूंक आशेता. देव बरें करूं. मोगशेनो आमच्या सगळ्या कार्यांत सबारांक मान पटयलो. सबारां उलयलीं आमी सगळे पळयलें. आमकां खुशी जाली. भोवशा थोड्यांक खुशी जाली थोड्यांक बेजार जालांक एकूण ना. बेजार जाल्ल्यांक सकाळांक मागीर जेवण आसा. देखून संतोशान तें स्विकार करूंक आसा तें उपरांत. पूण ताचे की पयलें हांगासर वेदीचेर आशिल्ले सैरे मस्त जाण सकाळ्यांनी उलयल्यात. पूण एकल्यान मात्र कांयच उलयल्लें आयकुना. पळय हाताचें मदलें बोट लंब आसा आनी ताका एक मुदी बसयल्यार तें मस्त सोंपता. तशें आज हांगासर वेदीचेर मदली बसका उंचल्या आसतनाची बसका घेवन आसात आमचे गटमोट तरणे येजाक पिरगज विगार बाप संतोष डिसोजा. कार्याचो अध्यक्ष जावन ते ह्या वेदीचेर मस्त सोंपतात. ह्या संतोशान तांकांय आमी मान सन्मान करूंक आशेता. आमचे घटकाचे आत्मीक निर्देशक जावन पिरगजीचे विगार जावन ते हांगासर आमकां मस्त सेवा दिवन आसात. तांकां हो मान फावो. मानादीक बाप संतोष मान करूंक उलो डिसोजा. दिता मानस्त आल्विन जेरम डिसोजा. आमच्या फिरगजेचे लोकांमोगाळ विगार आनी कथोलिक सभा 100 घटकाचे आत्मीक निर्देशक. कथोलिक सभा तशेंच फिरगजेच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक वावून फिरगजेच्या लोकांनी आत्मीक तशेंच लौकीक विशयांनी सडीत जिवाळ जावंक परिश्रम घेवन आसात. आज हे रुपयोत्सवाचे कार्य इतल्या बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक जाय पुरते मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दिला आसता बापानो
तुमचेर देवाची विसणार आशीर्वाद आमी मागताव आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटाव आनी हो मान तुमकां अर्पिताव. कॅथोलिक सभा शंभर घटकाच्या रुप्योत्सवाच्या कार्याक वेदी सोपयल्ल्या हाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या जुआंव पावल दुसरो विठला वराडो असो विकारवार भोवमानादीक बाप आयवन मायकल डिसोजा सॉरी रॉड्रिगस आमचो पद्र्याब मनादीक बाप नवीन पिंटो देसीच्या केंद्रीक कॅथोलिक सभेच्या केंद्रीक समितीचो अध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन जोरोम डिसोजा आमच्या वराड्याचो कॅथोलिक सभेच्या सह अध्यक्ष मानेस्त रोशन बोनिपास मार्टिस आमच्या घटक कॅथोलिक सभेच्या घटकाचो अध्यक्ष मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो तशेंच कार्यदर्शी मानेस्त लुईस बुकेल्लो शंभर फिरगजीच्या गोवळी परिशदेचो कार्यदर्शी मानेस्त लॅन्सी क्रास्ता तशेंच शंभर फिरगजीच्या ICYMचो अध्यक्ष मानेस्त रॉय पाशन वराड्याच्या विविध कॅथोलिक सभेच्या विविध घटकांतावन हांगासर ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या मानेस्तिणीनो तशेंच मोगाच्या फिरगजकारांनो ह्या कार्याचें अध्यक्ष स्थान घेवंक भोव संतोष पावता. सुमार 25 वर्सां पयलें मोनादीक बाप स्टॅनी लोबो तशेंच मानेस्त डेनियल पिंटो हांच्या एका गोंड चिंतपान आमच्या फिरगजींत कॅथोलिक सभा जायचे म्हणल्यार आशेन हे एक घटक हांगासर स्थापन केल्ले. खंयचेय जड लायत आसतना आमच्या मोतींत आसचें तातूंत एक सोबीत फुलां आसा जाय ह्या रुचीक फळां त्या झाडांतावन आमकां मेळत जाय ह्या त्या रुखातावन आमकां मेळत जाय म्हणली आमची आशा. आनी आज हांगासर त्या दिसा 25 वर्सां पयलें रोयलेलें बी एक जड जावन एक रूख जावन आज तें फळ दिवंक शकलां. आनी हाचें फळ कसलें म्हणलें कसले सकट सेवा कसलें सकट साधन ह्या कॅथोलिक सभेन आमच्या फिरगजींत केलां म्हणलें हें दोळसो कार्यदर्शन वर्दी आमचे मुखार दवरली. जायतीं बरीं कामां कॅथोलिक सभे मार्फत फाटल्या 25 वर्सांनी जाल्ले आसात आनी ह्या मार्फत आमच्या फिरगजीच्या लोकांक जायतें बरेंपण जाल्लें आसा. कॅथोलिक सभेचो एक मुख्य ध्येय लायक मुखेलपण ह्या मुखेलपणा मार्फत सगळ्या आमच्या देशीच्या लोकांक कितेंय अन्याय जाता आसतना तांकां आमी आसाव तुमचे सांगत आमी आसाव म्हणलें एक धैर्य दिवचें. आनीक हे कॅथोलिक सभा खंडीत जावन घरनंत आसा. आनीक एक बळवंत मुखेली आमचे सांगत आसा मानेस्त ऑल्विन जोरोम डिसोजा. एका लायक मुखेल्यान मुखार येवन कितें पुरो साधन करयेत आनी खंयच्या रितीन आमच्या समाजाक बरेंपण हाडयेत म्हणलें ताचे वरवीं आमी शिकयता. कित्याक म्हळ्यार जायते ताणें कितलें केल्लें साधन ताचे आमचे मुखार दवरलें. ताचे लागीं मास ना पळयतना कळटा शिरपुटो कास गोत्तू ना म्हाका गोत्तू ना पूण ताचे लागीं बळ आसा उमेद आसा. आनी ह्या वरवीं सगळ्या आमच्या देशीच्या कॅथोलिक लोकांक कितेंय वायट घडटा आसतना आमच्या समुदायांत ताचे विरोध झुजचें तसलें एक शाती ताचे थंय आसा.
देखून आज तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन ताका हांव शाबासकी पाठयतां. तशेंच आमच्या वाराड्यांत आसा मानेस्त रोशन बोनिपास पिंटो, सॉरी रोशन बोनिपास मार्टीस. एका पत्राद्वारे खंडीत जावन समाज नीत हाडयेत असलें एक ध्येय काल तो ते पत्र चलोवन आसा, ताका शाबासकी पाठयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर आमचे कातोलीक समुदाय ह्या दिसांनी पळयल्यार एक चॅलेंजींग अंतर आसा. जायते कश्ट ह्या थोडी अनवरां आमच्या कातोलीक समुदायाचेर येते आसात. पयले आमी भू अपुरबायेन म्हणले बरी इस्कॉलां चलोवन भुरग्यांक बरें शिकाप आमी दिवन आसल्या, पूण आज ते मिसांव एक पंथावान म्हणले बरें जावंक पावला. कित्याक म्हळ्यार कितेंय भुरग्यांक इल्लेशें बरें शिकयल्यार, बरी मावल्यां शिकयल्यार, या कितें इल्लेशें देवासपण शिकयल्यार आमचे विरोध तो धर्मा विशीं शिकयता, ते धर्मा विशीं शिकयता असलें एक अपवाद म्हणून आमची संस्थे शिक्षण संस्थेत एका रितीन नाश करूंक पळोवची चिंताप आसा. या क्रिस्तांव समुदायाचो एक तरणाटो एका दुसऱ्या समुदायाच्या एका तरणाट्या लागीं कितेंय एक दोन उतरां उलयल्यार ताचेर आज हल्लो चलता. देखून क्रिस्तांवाचें जिवीत निजाकी एका रितीन पंथ आव्हानाचें म्हूण सांग येता. पूण असलें घडितां घडता आसतना, ह्या क्रिस्तांवाचेर कितेंय अन्याय जाता आसतना क्रिस्तांवां सांगता रावन आमकां एक प्रोत्साह दिवचें तसलें एक घटक जावन आसा कातोलीक सभा. तुमी जाणात थोड्याच म्हयन्या पयलें जेप्पू थंयसर सिस्टरांच्या इस्कॉलाचेर धाड चलयल्ली. त्या सिस्टरांक जायतें भोगूंक मेळ्ळें आनी ह्या वेळार तांकां तुमचे सांगता आमी आसांव म्हूण तांकां धैर्य दिल्लें जावन आसा कातोलीक सभेन. जावंक पुरो पावर वळया थंयसर ती रेंव काडन त्या थंयसर जिवनच्या त्या क्रिस्तांव लोकांक कश्टांची परिस्थिती आसल्या वेळार प्रतिपादन दाखोवन ह्या वेळार तुमचे सांगता आमी आसांव, आमी झुजतांव अशें म्हणून तांकां धैर्य दिल्लें जावन आसा कातोलीक सभेन. जावं पुरो आमच्या भारतांत मणिपुरांत क्रिस्तांवांचेर दगदोण येता आसतना कातोलीक सभेच्यानी प्रतिपादन दाखयल्लें आसा. आनी अशें कातोलीक सभे मार्फत आमच्या समुदायांत जायतें बरेंपण जाल्लें आसा. देखून आज तांकां हांव शाबासकी पाठयतां. सांगताच मोगाचेनो आज हे कार्य भोव आपुरबायेन मांडून हाडूंक एक कोटी वावर चल्ला म्हणलें सांगूंक हांव आश येता. सुमारे 4 म्हयने तावन भोवशा आमच्या कातोलीक सभेचो अध्यक्ष मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो न्हीद होना जाय आज ताका बरी न्हीद पडटली. कित्याक मिटिंगा वयर मिटिंगा चलोवन हें कार्य भोव आपुरबायेचें जाय म्हणून भोव आपुरबायेन तो वावुरला आनी ताका हाताक हात दिवन ताका सहकार दिल्लो जावन आसा कार्यदर्शी मानेस्त लुईस बुकेल्लो. आज सकाळीं थावन संजे पर्यंत ते दोग सांगता सर्व सांदे भोव हाताक हात दिवन म्हणल्यार वावर करनासले. देखून तांकां समेस्तांक परत अभिनंदन पाठयता. हांवें सांगलें हें जड जावन वाडलां आनीक रूख जावन वाडोंक आसा आनी कितें आनी आमी फुडें वचूंक आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी त्या कातोलीक सभेक पाठिंबो दिल्यार मात्र खंडीत जावन आमी मुखार वचूंक शकता आनी हें संघटन आनीक बळवंत जावंक शकता. देखून आमी कितें करी येता, आमी हर एकल्यांनी त्या कातोलीक सभेचो सांदो जाल्यार पावना उर्बेन वावर करन आमी मुखार गेल्यार मात्र खंडीत जावन कातोलीक सभा आमच्या फिरगजेंत एक बळवंत संघटन जावंक
मुखार वचूंक शकता कित्याक आमच्या फिरगजींत आसचीं दोन बळवंत संघटना म्हळ्यार एक ICYM आनी दुसरें कथोलीक सभा देखून तुमकां उलो दिता हर एकल्याक ह्या कथोलीक सभेक ह्या संघटनाक तुमचो मोठो सहकार दिवन ह्या निकी चड बळवंत करूंक हांव उलो दिता समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं बापानो तुमकां भोव आपुरबायाची फार तपडची आनी प्रोत्साह दिवची उतरां उलोवन बरो संदेश पटोवन आमकां संतोश केल्या तुमकां देव बरें करूं. आनी मोगशेनो रुप्योत्सव कार्याचे निमाण्या हंताक आमी येवन पावल्या. वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यान आनी हजर आसलेल्या हांगा सर्वांक आनी वावर केल्ल्यांक पाठिंबो दिल्ल्या सर्वांक आपुरबायाची ती रुपयाळी तशें बंगराळी तीन उतरां देव बरें करूं म्हणून मुखार येता विघ्नेश एस वेगस. देव बरी सांज हांव तुमकां मागता. सेवा त्याग एकवट म्हणल्यार देयकाल फाटल्या 25 वर्सां सावन आमच्या पिरगजीची कातोलीक सभेचें संघटन जिवाळ आनी बलिश्ट जावन आसा म्हूण सांगूंक हांव खोशी पावतां. वेदीचेर आशिल्ल्या सर मांडाच्या सैऱ्यांक तशेंच आमच्या पिरगजीच्या कातोलीक सभेच्या जुबलेवाच्या कार्याक अर्थीक रितीन दान तशेंच वरवीं दिवन कुमक दिल्ल्या सर दानीक देव बरें सांगूंक म्हणून हांव तुमचे मुखार उबो आसां. आयच्या दिसाच्या रुप्योत्सव कार्याचें अध्यक्षस्थान घेवन एक संगतेनी तांचो अमूल्य वेळ आमचे संगी करसून बरें उत्तेजन तशेंच मार्गदर्शन दिवन हें कार्य यशस्वी जावंक सहकार दिल्ल्या आमच्या पिरगजीचो विगार मानादीक बाब संतोष डिसोजांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा कातोलीक सभेच्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भार संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटोवन तशेंच ह्या कार्याचे गानाचे तशेंच मानाचे व्यक्ती जावन आसून ह्या कार्याक बरें मागिल्ल्या सांजू हांव पावल दुसरो विठला वाराडो असो विगारवार तशेंच कातोलीक सभेचो वाराडो आत्मीक निर्देशक जावन आसच्या मानादीक बाब आयवान मायकल रॉड्रिगस बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो उपकार बावडटां. पवित्र मिसाच्या बलिदानान साह भेटोवणी केल्ल्या तशेंच ह्या कार्यांत वांटेली जावन आमकां प्रोत्साह दिल्ल्या सर वारड्या पिरगज विगारांक हांव दिनवास पाठयतां. सांजू हांव पावल दुसरो विठला वारोडो आतो कातोलीक सभा वारोड अध्यक्ष मानेस्त रोशन बोनिपास मार्टेस सुरीकुमेर बोरीमार आनी आमच्या कार्यांत वांटेली जावन आमकां बरें मागिल्ल्या हांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 25 वर्सां सावन आमच्या पिरगजेन कातोलीक सभेन अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन आयच्या दिसा गानाचो मान स्विकार केल्ल्या सर्वांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार आठयतां कातोलीक सभेचो केंद्रीय अध्यक्ष जावन आसच्या माणेस ऑल्वेन जेरोम डिसोजा पाणेर हांचो. आयच्या दिसा हांगासर वेळार येवन आमच्या कार्यांत वांटेली जावन आमकां बरें मागिल्ल्या तुमकां आमी रुमणी जावन आसां. तुमचो आमी उपकार बावडटां. आमच्या पिरगजेच्या कुटुंबांनी तांच्या तांकी भितरली कुमक उदारमणान तशेंच संतोशान पयशे आनी वरवीं रुपार दान दिवन हें कार्य यशस्वी जावंक कुमक केल्ल्या तुमकां आमी ऋणी जावन आसां. तशेंच तुमचो हांव उपकार बावडटां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पिरगजेच्या प्रस्तुत कातोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन आसा माणेस एराल्ड मोंतेरो हांचो सभार तेमतावन परत्या उमेदीन वावर कर हें कार्य यशस्वी रितीन मांडून हाडूंक ताणें मिनात घेतल्या.
तसेच कार्यदर्शी जावन आताक आत दिवन कळमीत नासतना वावर दिला श्रीमान लुईस बुकेल्लो हांकां तुमकां दोगांयकी आमी हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन तुमकां आमी दिनवास पाठयता. आमच्या कातोलीक सभेच्या सर उद्देदारांक आनी संध्यांचो तशेंच जिनिया संध्यांचो ह्या संदर्भार हांव उपकार बावडटां. तुमी दिल्ल्या सर सहकाराक आनी तुमी दाखयल्या त्या बऱ्या मनाक आमी तुमकां आभारी जावन आसा. तशेंच तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांजू हांव पावल दुसरो विटला वारोडो हाच्या अधीन आसच्या अरियेका पिरगजेच्या कातोलीक सभेच्या कार्यकारी समितीक आमी आपोवणें दिल्लें. ह्या आपोवण्याक फाळो दिवन हांगासर येवन आमच्या संतोशान वांटेली जाल्ल्या तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या रुपयोत्सवाच्या कार्याक विविध रितीन विविध समितींनी वावर केला. तुमकां समेस्तांक आम्हा सर्वां तर्फेन हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वां तर्फेन आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच हांव उपकार बावडूंक खुशी पावतां पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आल्तारीक फुलांची वाजां मांडून तयार केल्ल्या सुजय लोबासो, पवित्र मिसाच्या बलिदानाक गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या संध्यांचो, आयच्या कार्याक सोबीत वेदी तयार केल्ल्या ड्रीम लायट असो मालाक सानोद लोबो, अरियेक रितीन सहकार दिवच्या पिरगजीच्या आयश्याम घाटाकोसो अध्यक्ष रॉय पाशान, तशेंच कार्यदर्शी कुमारी लिडिया लोबो आनी सर संध्यांचो, सोबीत लायटींग घालून इगर्जेचें वॉटर सबयलेल्या स्पार्कल एरेंजर असो मालाक श्री जेसान पिंटो, आयच्या दिसाक रुचीक जेवण तयार करूंक जबाबदारी वयसून घेतिल्ल्या श्रीमान गॉडफ्री पाशान आनी तांकां सांगात दिल्ल्यांचो, आयचे दिसाचें सोबीत फोटो काडून आशिल्लो मानेस जितू फोटोग्राफर प्रल्हाद, आयच्या कार्याचें व्हिडियोग्राफर केल्लो मानेस्त अनुपम फेर्नांडीस ओमांजूर, हांकां सर्वांक आमी हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच तुमचो उपकार आमी बावडटा. आयचे दिसाचें ह्या जुबल्यो कार्याचें कार्य बऱ्या रितीन चलोवन व्हरून हें कार्य बऱ्या रितीन यशस्वी रितीन आनी वर्त्या संतोशान सर्वांक आसयसें आनी मना पासून जावचें तशें कार्य चलोवन व्हेल्ल्या श्रीमान गिल्बर्ट पिंटो हांचो हांव उपकार बावडटां आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव परोक्ष आनी प्रत्यक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उगडास करतां आनी तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यार म्हजी उपकार बावडची 2 उतरां हांव आखेर करतां. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक. आमचे संगे आमच्याच पिरगजेचे पाद्र्या आसात नावीन प्रकाश पिंटो, ते ह्या कार्यांत हजर आसात. तांकांय आमी ह्या संदर्भार तांणी आमच्या कुशेन आमी दिल्लो मान स्विकार केला. ह्या संदर्भार आमी तुमचो उपकार बावडटां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच निकाट पूर्व अध्यक्ष कातोलीक सभेचो वारोडो अध्यक्ष एंटोनी डिसोजा मोगरनाड, तांणी ह्या कार्याक हांगासर येवन वारड्याचे विगारणांतल्या संदर्भार तांच्या तर्फेन हो मान तुमी स्विकार केला. ह्या संदर्भार तुमचोय हांव उडास करतां आनी तुमकां मनपूर्वक उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. जेजूच्या पवित्र काळजाची पिरगज 125 वर्सांनी सेवा दिल्ले विगार कातोलीक सभेच्या रुपयोत्सवाच्या संदर्भी तांचो उगडास काडून मान पटोवंक आशेतां. भोव मनादीक बाप स्टॅनी लोबो गुलबर्गा दिजेचो विगार जेराल जावन मिसांव वावर करून आसात. आमच्या पिरगजेचो पयलो विगार जावन 5 वर्सां निस्वार्थी सेवा दिल्या. कातोलीक सभेचो आत्मीक निर्देशक जावन संघटनाक परतो पाठिंबो दिला. तांकां कातोलीक सभेच्या रुपयोत्सवाच्या संदर्भी तांणी दिल्ल्या सेवेक उपकार बावडटां आनी मान बागयतां. मनादीक बाप देवादीन मॅक्सिम पुर्तादो देवादीन जाल्यार
तांणी आमच्या पिरगजेंत 3 वर्सां निस्वार्थी सेवा दिल्या. तांकां देव सासणाचो विशव दिवन मागया. मानादीक बाप जॉन डिसोजा भाग्यवंत कुर्साची पिरगज येल्ल्यार पादांव मिसावाव करून आसात. तांणी आमच्या पिरगजेंत 7 वर्सां सेवा दिवन कातोली सभेच्या संघटनाक परतो पाठिंबो दिला. तांणी आमच्या कार्याक बरें मागलां. तांचो उगडास काण मान बगयता. मानादीक बाप मॅक्सिम किरान पिंटोक येदोळस मिसा उपरांत मान केला. मानादीक बाप जेराल्ड पिंटो सान जुजेवास याजकाच्या निवृत्ती घरांत वस्तीकर आसात. आमच्या पिरगजेंत 6 वर्सां निस्वार्थी सेवा दिल्या. कातोलीक सभेचो आत्मीक निर्देशक जावन संघटनाक परतो पाठिंबो दिला. तांणी आमच्या कार्याक बरें मागलां. तांकां कातोली सभेच्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भार तांच्या सेवेक उपकार भोगवता आनी मान बागयता. देव बरें करूं. मानेस्त मायकल फेर्नांडीस. आता एक तुमचे मुखार अपुर्ब्याचे पद. आमच्या गांवांत पाप एकलो भिकारी आसलोलो. दिसभर कट्टे घेवन भीक मागतलो. आपल्या ल्हान घरांत सापून एकलो रावतलो. एक दिसा तो सकाळी फुडें मरण पडलोलो. आमच्या गांवांत पाप एकलो भिकारी आसलोलो. दिसभर कट्टी घेवन भीक मागतलो. आपल्या ल्हान घरांत सापून एकलो रावतलो. एक दिसा तो सकाळी फुडें मरण पडलोलो. बावडो मेला मरण पडला घरा मोकल्या हांगणान. गांवचो लोक जमलो तरी रोडचो कोणी ना. सगल्या घरा सोदल्यार एक पयसो सयत ना. मरण कशें करचें म्हणून कोणी उलयना. गुरकाराम उठलो आतां लोटलेल्या पडसां. लोकां करची वंती घेवन मरणाच्या कर्सा. नानांवच्याक भिकारेचे नेसन काडटना 5,000 रुपये आसलो भितरल्या बोल्सांत. पयशा संगी कागात आसा सगळ्यांक तुराय. कुटुंबाच्यांक बरोवन घाला भिकाऱ्याचें गाय. एकाच परान लोक सगलो अर्दे बडोवन हाय. बाप्पू मामा पदर म्हणून रागलो हाय. मरणाच्या घरांत आतां सुरू सारबाराय. एकलो पेटये धांवता दुसरो म्हणटा बँड जाय. रास रास रीद कुरीस पेटये सुरंगाराय. कितें सांगो भिकाऱ्याच्या मरणाची सोबाय. कुटुंबाच्यांक पयशे वांटून बसलो गुरकाराम. सरलोलो भिकारी आतां साबारांचो माम. थोड्यांक तो बाप्पू जाल्यार म्हाकाय पागोर माव. पळोवंक गेल्यार सगलो गांव भिकाऱ्याचें कुटाम. पळोवंक गेल्यार सगलो गांव भिकाऱ्याचें कुटाम. थँक्यू. देव बरें करूं. मायकल फेर्नांडीस भोव अपुर्ब्याचे भिकारी. दोनी भिकाऱ्याचें पद म्हणून आमकां सगळ्यांक खुशी केल्लें. भोव अपुर्बाय जाला. विलपी रेबेंबासाचो उडास ताणें काडला त्या भिकाऱ्याच्या पदान. देव बरें करूं. आनी आतां मगोच न्हू आतां एक सोबीत डान्स आसतले. तुमच्या मुखार सादर करतात लिडिया अँड ग्रुप. गिल्बर्ट पिंटो तशेंच सरिता फिरावो दयेकर्न वेदीक येवचे आनी हेराल्ड मोंतेरो हांचे तावन होमान तुमी स्विकार करचो. आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक. ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक. मुआ किनारा दिखा कर डुबा दे गया. झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला. मेरा बलमा झल्ला बल्ला. मेरा झल्ला बल्ला बल्ला.
का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। ठुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। बिजुरिया गिरी हाय रे परेशान कर गई है, कर भी कमरिया तेरी हाय रे मेरी जान ले गई है। बन के बिजुरिया गिरी हाय रे परेशान कर गई है। गोरी गोरी सुनरी सुनरी सुनरी, पिंक तेरी चुनरी चुनरी चुनरी, दिल पे जो है गुजरी गुजरी गुजरी। तुझे लिख के बताऊं या गा के सुनाऊं मैं, ओ तुम केशवरी। என்ன மாமா உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్, వచ్చిండాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చిండాయి ఫీలింగ్స్, వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్. अपूर्वाचें डान्स सादर केला रेडी अँड ग्रुप तुमकां देव बरें करूं. आणि सर म्हाका जाणून आयचे सगळ्यांक कार्य दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल हाचेर प्रसार जावंचार आसा थोड्याच दिसांनी. पण हांगासर आज तो सिब्बंदी मानेस अनुपम येदोळस आमच्या सांगाता हांगासर छायाचित्रण करनस आसा, व्हिडिओग्राफी करनस आसा. विनंती करता मानेस हेराल्ड मोतेरो कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष फुडें येवचे हाका एक उगडासाची काणीक दिवन मान अर्पणच्याक विनंती करता. तशेंच फोटोग्राफी करन आसा मानेस
जितू फरला तुकाय आम्ही देव बरें करूं म्हणटा फुडें येवचे कथोलिक सभेचो अध्यक्ष हेराल्ड मोंतेरो हाचे तावन तुवें मान स्वीकार करचो. सावळीची गमांद्री आसलेली तू सोबीत फुला आम्ही तुझो मोग केला. तुमच्या गमनाक आयचें कार्य मंगळारा दीस सांजेर युट्यूब चॅनलाचेर प्रसार जातले. देव बरें करूं. आनी आतां मगचें न्हू हांगासर तुमी राखून आसचे तुमकां खुशी करचे तुमच्या मना पसंदीचो ल्हानसो एक नटकुळो ते आतां सादर करतात आमचे ICMचे तरणाटे. आतां तुमचे मुखार सादर करतात पास्कूची जडती. पास्कूची जडती म्हणल्यार ल्हानसो एक नटकुळो तुमकां हांसोवच्याक तुमची मनां खुशी करच्याक आतां तुमचे मुखार. हब्बा सा पेद्रूच्या दाराला घेऊन पावलो. हेबा कळी दग नाही संसारांत कार येसया घरा येसया हांगा एक पॅन घालून की गत नाम दिसता म्हाका. भोवशा म्हाका दिसता शंभरचे इलेक्ट्रिशियन मेळ्ळे पुरे कोणाक गेले आम दिसता म्हाका. कितें जावं हांव फस्ट दार बडयता सा पेद्रू येता आवडयता हांव. सोम्या जेजू हांवें संवसारांत केल्ली पातकां पुरा माफ कर न्ही म्हाका सर्गेची वाट दाखय सोम्या. आयलोय गे बऱ्या वेळार आयलोय. हांव इल्लेशें मागण्यार आसा तुवें इल्लेशें राखचें पडटा. तूं थंयच दारवट्या लागीं विशेव कर थोडो वेळ. हब्बा सा पेद्रू बारी कुशेन आसा ताचे मूड आज बारी बरें आसा. म्हाका सर्गाक आपण अर्थ दिसता म्हाका. यो कोण आयलो तो कोण येता यो सुराबी बरो सोवणार न्ही सायबा. ओ यो डान्स करता. ओ सांगले बरे मुझ्यानी पयले यो साकाले मेळ्ळो दिसता. तशें येवन साका हांगा पयलेंत पावला. अरे सायबा ओ सांगले बरे ओ सांगले बरे तू आमचो वा शंभराडाचो गुरकार न्ही सायबा. म्हज्या तुज्या मोरनाक येचे म्हण चिंता सायबा. ते येवंकूच जावना एक काम आसलें तें सोड. सांगले बरे आतां मेळ्ळोय न्ही आतां विश करता सस्नाचो विशय. सेफ्टी यू थँक्यू. सांगले बरे तूं केन्ना मेळ्ळोय सायबा. हांव सांजेर मेळ्ळो सायबा. होय म्हाका हार्ट अटॅक येवन मेळ्ळो. होय सायबा हार्ट अटॅक. त्या कोणाक कितें जालें सत्य सांगता उरकर मा कोणाक कितें जाल्यार पातयेत ते कोरोना आयल्या उपरांत तो बेंडामाक जाल्यार पातयेत त्या हार्टाक पातची न्हू जायना. खेळता येता मुगो जायना. हांव म्हजे बाराचे दार बंद करून घरा भोंवतास डम्मा पडलो डुम्मा मेलो. होय मागीर सांगले बरी हांव हार्ट अटॅक जावन मेलो. सांगले बरी तुवें हार्ट अटॅक जावन मेलो दिसता. ना सायबा मागीर हार्ट अटॅक मारो ना. मागीर म्हाका म्हज्या बायलान दुशी मारले सायबा. गाले म्हणटा सायब बायलेन डिश मारले. बायलेन गाले सांगले तुका गोत्ता ना मुझे बायले गाडी तो 8 पिसो जोशू आपला. ओ बायली सायबा हे तेंगे ते म्हाका पयल्यांदा गोत्तालें तांचे ट्रायंगल स्टोरी. ती खंयची रे तें गाले गोत्ता तूं तुज्या बायले फाटल्यान
आणि ती बायलाने तो जोशवाने ताज्या बाटल्यान वय तू गोतनतले तू का गोत्ताला समोरच्या लोकांनी गोत्ता मागीर गोत्तो समोरो त्याच्या मक्का गोत्ता साहेबा आले साहेबा हा ते सोडू काल म्हज्या बायले राती का आपले रुचीक जेवण रांदले साहेबा रुचीक आणि बरे बसून पाठ पुसून कावेले होय गे हांव बरो जेवलो आणि न्हिदलो पळय गोतून अंगात आयलो होय गे तेंच गाल न्यूसार आयल्ले काले गोवान बायलेन गोवाक डिशी मारले आणि गोवाच्या जेवणांत वीक घालले लास्टाक दमले म्हूण काले दमले साहेबा उशे साहेबा उशे वय साहेबा मागीर काले गोत्ते तो जोश आणि म्हजी बायला आपले हांव न्हिदले जर येवना आपले उशे धरण दुशी मारले म्हाका ते अशे धरण मारतना तू मेल्लोय गे तू काले साहेब उशे धरताना मरता ते मागीर मेल्लो साहेबा वय ने बगरे काले गोत्ते परचत महिन्यांत आपले हांवें म्हज्या बायलेन एक रील्स काडले साहेब रील्स मार की दावटे कशे ते खंयचे रील्स गोत्ते अशे मोबायल धरले बायलांगा म्हणून आपले नीना नीनाला लास्ट हांव न्हिदता म्हणून म्हाका इथं गोतू साहेबा चेक आता तुका म्हाका अशें पळयतना न्ही मस्त बेजार दिसता काय झालं आता आमी एक न्ही तुका म्हळ्यार बरें कितें करया म्हणून मुजेर एक रील्स बरेंशें तुजेर रील्स बरें भोव फामाद सॉंग कोंकणीचें करया गे विडिओ घाल म्हळ्या तुझो कितलो आशेलो कितलो लाभोंका म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा म्हणा तुका काले साहेबा परते ते सोट्ट्या बायलेचो मोग करून हांवें काजार जायचे गे म्हज्या लायना ते म्हण हांगा आयल्यार आपले ताची गोमटी चिटून दुशी मारता हांव सांगले बरी तू हांगा सरकारा साहेबा चिड्डेचे थंय काली हे चिड्डेचे तुवें ते वय साहेबा अरे साहेबा तो कोण साहेबा नेतला अरे आरबी सो एरिया मा परमिशन काढायला लायने आरबी सोयलो साहेबा यो आरबी नाही साहेबा तो पाद्र्या आमचो पहिलेसो विकार पहिलेसो च्या बापा सरकारा जाच्या आमी म्हातारे जाल्याव आमकां आनी वोर आमचे कोणी आयकना हांगा आमकां फोंडान दांपूंक रागताच्या मादोर काल दग सेबा या पुलगोदून दग्गी देवा ये कोण दोग मुझे पहिले तर रावल्या तांगा बहुशा आल तरबुर गेस्ता आल तबरे कर मा अरे तू समर्थ गुर करने सेबा वही बदर आव गुर का बेसा दिया बदर बेसाना सस्ता विषय सेफ्टी बदर संगले बरी तू फादर मंडो गेला फादर की माझा मंडो की सरतात तू सुराबी बस होणार नाही रे वय फादर आऊन तू मेलेगी वय हांव मेलो कॉल दग सेबा दग जाऊनचे ना हांगा एक दगेन फादर हांव सत्य सांगता हांगा भारी दग आसा आमी एक नवी योजना घाल्यांगे खंयची योजना एसी घालचे वय तू कंपात्राला घाली आबा एसी ए बे ताका घाल्या न्ही हांव कासचे ताकात न्ही ताकडे मस्त आस्ता आसा फादर तशे सांगले फादर सांगले रे तुम्ही कशे म्हणल्यात आमी गे जस्ट 90 जस्ट 93 सेबा अरे 93 गे 93 साहेब आ दोन पडी मोरतो कोण वय साहेब यो 93 का आले गोते जस्ट 93 मेलो म्हणता वय गे मागीर हमसो लोक आसा न्ही बार बेस जराय सेबा शंभर वर्ष जुबले गाडी करनाली पुरा वय म्हणता का आले करचे साखरे सेबा साखरेन जाल्ला नाही साखरेन काय मुया मुनायले साखरे ग त्याचे नी साहेबा सुगाराक कोंगणेंत हे साखर वय मागीर सुगाराक इंग्लिशांत
पिढा सांगतात हो आता पिढा आयली वय वय पिढा ते घाल गोते 100 असाने बैल मस्त असतात तरनाटे तो सिल्वान असा मुन्ना जल्ला प्रसाद वय वय सिल्वान वडना ओडलडली अजी बोट लाणला सेंटेज बोट लाणला हो संटाच लागे हा जल्ला आणि मुन्ना असतात नाही इतली चॉकलेट खया फादर म्हणू गुरकारवर मका एक दिवना पळा वय साहेब मका किरकाले पोर फळेता चॉकलेटची एक्सपायरी एक हप्ताची एक हप्ता वय मागीर काले पुरा पाडा कुलकुल केली आम्ही अंगाला बुत बोलागे दिल्ली गाल झाले शुगर वयर वयर लावून डम सकल सांगले बरे तुम्ही किती रावल्या तू हा म्हाका दिसता हांव फ्रिगस विक जावन आसता तुम्ही मुजे कुमसर रावयल्यात ने तुमचे पातका ओडले आसात कोणना जशें तुमकां सांग पेद्रोन बैर रावयला दिसता ने हा ताका रावयला न्ही मागीर काले हा पेद्रो आमोरी करनांगे आमोरी के राव आमळा अरे तुम्ही काणशाकर आता हांव आसा ने हांव पद्रप ने आमचे पातका हा आयनात आमी ते येचे दार बडोनचे साम पेद्रो म्हणू तो बैर येता ते फादर ने वसो म्हणटा भितर एम कोडाक नाही साहेबा हांव पाद्रान पात कवर करना कळले आणि दार बडोनचे येचे पाटी रावागे आम्ही लाईनी सकाळ जाऊन राहू ना सकाळ दारा कोणा बत्ते काल साहेबा शे संगली बरे अळस तू कोण आहे तो कोण ड्रायव्हर या कोण ड्रायव्हर अब्बा राहुल साहेबा आम्ही सीधे अंकोडा तोर में तो जितला ओय अरे सब पास्कू बेसान दिया फादर ससा विषय ओ सेम टू फादर थँक यू सांगले बरे हांव शंभर फ्रिकेच काम करतना आसा ने यो ड्रायव्हर या यो कोल ड्रायव्हर गोते यो कुंदाब्रा उडपी आसा ने बस फक्त ड्रायव्हर म्हणटा यो मागीर सांजेर आसा ने आचला येचे म्हणना खल घाण ये भाऊ तो मुजो डेली कस्टमर तुजो डेली कस्टमर ते काली पिवडो साहेबा पिवडो तो पियला मोतुत्रा सांजेर पण बस बरे वरतलो साहेबा बस वरता बस गाले पोरा कुंदाब्रा सोडला कळले यो बस स्टार्ट करतना आसा ने सगळे स्टार्ट संत बरे म्हणू कितलो स्पीड वरता पोरा बसता म्हाका बियन जुवा आम्ही गेलो ताच्या बससा तुय गेले हांव वसन काली बसला आणि इल्ले नीत काडून दोळे दामन उपते करता उडपी ताण कुंदाब्र बोला ओय आम्ही सेम या कुंदाब्रा बसलो गे ना मान मरे काढले मात्र सांता म्हणता उडके बोला बो तितलो स्पीड गे बस तो बस आणि बस वरचे नाही आणि हेलिकॉप्टर तोरचे ओय जाऊ की ब्रो साहेब अरे साहेबा तू मेले गे सांगले बराची बायले बरके बार कनसे बा गत झाले काले करचे ड्रायव्हर म्हळ्यार मागीर ऍक्सिडेंट जावन मोरचे ने ऍक्सिडेंट जावन सांगले मी सांगला पिया नका तुझ्या बायले भुरग्याची गत नाही साहेब गत नाही साहेबा बायले आमचं विल्डन आसा ने तशें न्ही साहेब अंका पिशे लागला तशें न्ही साहेब आमचो LIC हांवें मोरच्या पयले ने आमच्या विल्डनाडी LIC गेले तशें आतां कांय मंडळ ना म्हयन्याक 2,000 येतात तशें पयले कर ना तो तशें पावनातल्याक आमचे लक्ष्मी आसा ने कोण शेजारचे ते अंका पिशे लागला गृहलक्ष्मी साहेब ते गृहलक्ष्मी म्हळ्यार घरचे लक्ष्मी न्ही आमच्या गव्हर्मेंटाचे गृहलक्ष्मी तसे तसे 2,000 महिने येतात ने तसे आता सध्या काही म्हणणं नोंदचे ना हांगा मागीर सांगले ना हांवें पिया नाका ऐकता यो ऐकना म्हणटा ओ आमचो सुरा बी बार असो होणार ने डेली कस्टमर ओळख मेळ्ळी ने ओळख मेळनासता कितें बाबा आमचो डेली सांगले बरे तुका पळयता म्हाका बारीक खुशी जाली आतां काले म्हणटाय येताना इला 90 हाडलाय ने निज सांग यो काले साहेबा मुजेंत कंत हांव हांगा आसा ते म्हाका येवंक कोंडा गे सर्ग गे आजे 90 गे 90 देवा म्हज्या आचेर पाती नेलो वय गेलो गी 90 गे तू सायडीक वच सांगले बरी वो आमच्या 100 वर्सा गुरकर करेक्ट मागीर ससनाचे विषय तुका तू काय मागीर सांगले बरी आका पळली जाना असो घेता काले आम सांगचे मुजा म्हाका बोल लागला असते साहेब तू न्यूज सर एक येता म्हणणार काले साहेबाचे काले साहेबा वयर काले साहेबा अच्छा बायलेन वीक दिन मारले अच्छा बायलेन वीक दिन मारले संसाराला बायलेची
कारबाई सुरकाना अंगायला पण सुकाना शांत इराला बाईले काल म्हणताय साहेबा अमेरिकेच्या न्यूज सारे तुझी तुझे भयंकर फेमस झाले माझं बायला तुका एश धरलं तुका बाईला नेशा धरलं नाही बाईला नेशात घालला बाईला नेशा घालला त्याला आला दुसरा येतो आता आईला नाही आता आंदोलन काही फायदो ना ओय ओय चांगले बरी आमचो पेद्रू आईला पेद्रू कोण 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 आमचो पेद्रू पेद्रू तुझा माव आहे सा पेद्रू म्हणो ओय से पेद्रू सॉरी तेन आमचो साम पेद्रू हा असं आंबोरी करता म्हणा येऊन पुरो मागे गांड मारली आंबोरी करे आंबोरी म्हणो काल तू सरका आयला से संसार त्या काले म्हणता की मनीस किते करून सकता अंतरळी उगता उदकात बुडता तरी पूण मोरनाचे चिंताना अंकुरता एक घडी सड वाजून सकळता काही सापेद्रू एक रंड अंगात धरला नाही मका की सरगा येतो नाही साहेब सरगा आव काय सकाळी लागाय लागेल ओय फादर ताचे मोठे साकाळी झाला आणि ताका आईसी दौरला ताका तुम्ही आत्या सोनं जाणार नाही ते आईसी उदा जाऊन व मूद हो जाऊन का पाद्राप से मक्के उलो सोडे इल्ले उलो सोडे पाद्राप आय बेतर वसियत राव आमसोर करी नाका सगळ्यांची पक्का म्हाका कळीत आसात कोणे बरें केला कोणे पाड केला बरें केल्ल्याक खंडीत जावन सर्ग फावो जाता पाड केल्ल्याक एमकोंडच सगत हांव पाद्राप हांव एक पत्ता करू ना राव आमसोर करी नाका तुवें बरयल्ली पत्का केल्ली पत्का तशेंच कसो जियलाय सगळी ह्या बुकान बरोवन आसात ताच्या वयर तुका सर्ग एमकोडिंग समकळीत जातलें तूं इल्लेशें बगलेन राव तुझी धरती उपरांत करता साइडीक राव आवेत पळे ऑल द बेस्ट इथे ऑल द बेस्ट पळे सापेद्रू आव वाड्याचो गुरकार आव सारख्या वशेती राव आमसोर करी नाका तूं वाड्याचो गुरकार बरो मनीस तरी पूण म्हाका आनीक इल्लो वेळ जाय तुका पारकूंक देखून तूं इल्लेशें बगलेन राव तुजी जडती हांव उपरांत करतलो सांपेद्रू हांव पाद्राप फिरकजीन बरी कामां केल्यात हांव जेजूच्या पयलीं फिरकजीन काम करनासलो खंयची फिरकज ती थोड्या मेळची की और मोड्यान धरची की 100ची फाटल्या 8 वर्सां हांवें बरी सेवा केल्या हांवें 100 फिरकजीन 4 हॉलां बांदल्यात 2 एसीची 3 हॉलां बांदल्यात सांगले बरे थोडा मेला फिरकजीन हांवें इंटरला गेल्यात थंयच्या लोकांनी बरी कामां केल्यात म्हाका बेस्ट रेट घाल्या आणि मोड्या अंतर आसाने ते नवी ही फिरकजीत बांधल्या हांवें ताका तरी खार दिला म्हाका खार यो जोलो घाले जोलो हा सांगले बरे झोलो आसाने हांव मरताना म्हाका मरणोत्तर प्रशस्ती म्हण दिले म्हाका मरणोत्तर प्रशस्ती तो जेलो मुझ्या मोड्या की मुझ्या पेटेवर म्हाका घाला म्हाका मेळना न्ही इतले बरो राव आमसोर करी नाका तुवें सेवा दिल्ल्या फिरगजेंत इंटरलॉक घाल्याय हॉलां बांदल्याय व्हडल्या व्हडल्या कारांनी पवलाय तरी पूण तुज्या फिरगजेन कितलो दुबळो लोक आसा तुका कळीत आसा तांच्या विशयान गमान दिलाय चिंतून पळय इल्लेशें बगलेन राव तुजी जडती उपरांत करतलो सांपेद्रू उलयना छे या पाद्र्यापासून मुडूच पाड केलं सकाळी इतक्या बरं मूड आलो वय साहेबा आम्ही 2 दिवस सोन हांगा येऊन कोण तू दिसता हांव हेच परते विचारता हा पळे इसार सांपेद्रू हांव वाड्याचो गुरकार हांवें वाड्यान तूं बरी सेवा दिल्या हांव पिरकेची गोल्ड हिसाबेन ती सेवा दिल्या कातोली हिसाबेन ती सेवा दिल्या आनी वाड्यान आपलें खंयचें कार्य जाल्यार हांव मुखार हांव ना जाल्यार खंयचें कार्य जालां ना हांवें बरी भुरग्यांक पर्यंत देख दिल्या म्हाका सर्गती घेवन साहेबा वय साहेबा हांव सरका वचोन राव आमसोर करी नाका तुवें हर एका कार्याक थंयसर गेलाय कार्य बऱ्या रितीन सुदारसिलाय वाडो सांबाळलाय फिरगत सांबाळलाय पूण तुजें घर तुवें पळयलाय गी
तुझ्या घरच्यांची अवस्था तुका कळीत आसा गी ही तुजी पातका न्ही गी म्हाका आणखी इल्लो वेळ जाय तूं बगलेन राव तुजी जडती उपरांत करतलो आता हांव येता हांव येता थँक्यू सांपेद्रू हांव सुराबी बारासो ओनर ಗೊತ್ತಾ अवंतु म्हज्या म्हळ्यार सुराबी बारांत न्ही मस्त म्हळ्यार हांव पुरांकी पिवंक दिता जाल्यार न्ही हांव बिलकुल पियेना म्हजो बापूय पियेना आवय पियेना भावय पियेना कोणी पियेना कोणी फॅमिलीचे आपणूक वता आपणान मागीर सरकार म्हाका सरकार वचूं येते राव आमचोर करी नाका तुवें तुज्या कुटुंबांत बारेक दवरलाय तरी तूं पियेनाय तुजो बापूय पियेना तुजो आबी पियेना आनी तुजी कुटुंबाचीय पियेनात तूं इतलो बरो की तुज्या घरा मुखार तुवें एक ग्रोट्टो बांदलाय तुजे ओडल्यान सयत बार आनी बाराच्या गल्ल्याच्या वयर ओडली सयत आल्तार दवरल्याय बारी सोबीत आल्तार सांगले बरी हांव न्ही बाराच्या वयर आल्तार बरो बांदल्या बरी करून मागीर म्हळ्यार काले वता चूर म्हळ्यार आल्तार मागणें करचें मागीर चूर तिसीन येचें वय आल्तार आसा सारकी पूण त्या आल्तारीच्या बगलेन ती फोटो कोणाची ती सन्नी लिओनाची तू काले सांगू गेले सैपा ते म्हळ्यार काले करता म्हळ्यार मागणें करचें बरें कर मागणें कर न्हू चूर तिसीन येचें चूर तिसीन वचून सन्नी लिओनाचे फोटो पळोवची आनी चूर एक चूर घालचें इतलें ओडोल म्हणालोय तूं पियेनाय म्हूण आनी आतां ताची फोटो पळोवन तूं पियेताय फोटी मारताय तरी ओडना म्हाका आनीकी तुका पारकूंक वेळ जाय तूं इल्लेशें बगलेन वच तुजे विशयान मागीर चिंता जावना सैपा San Pedro. Au. Bassaso driver. सत्य सांगता फादर सत्य सांगता San Pedro. आओ सकाळी उठता म्हज्या बसार बसलो सीधा त्या बीच रोड पेट्रोल पंपाक गाडी पार्क केली आणि त्या सायडीन अशा रंगोली घ्यायचे रंगोली असं निला 90 घान घेऊन 90 घान घेऊन अर्ध्या सकाळींक ऐका ड्रायव्हिंग पहिले इल्ले अर्धे मागीर म्हजे पुरो जाल्या मागीर रातीक एक अर्धे सत्य सांगता ताच्या उपरांत न्ही ड्युटी टायमार एक थेंबो आपुडना तशें तुमचो सांग San Pedro आओ हें कोणा की सर्गाक बरें तूं एक वाहनाचो चालक मस्त जाणांक तुवें एका जाग्यार आनी जाग्याक पावयलाय तूं उडुपी तावन कुंदापूर येता म्हणसर वा कुंदापूर तावन उडुपी येता म्हणसर कांयच पियेनाय आनी तुजी पातकां पळयल्यार म्हाका तितलीं पातकां तुजीं दिसनात तुवें पाता केल्ल्याच्या की चड फोरेन्स गेलाय देखून तुका हांव सीधा सर्गाक आपून व्हरता हांव आत दाखयता त्या कुशीन आसा सर्ग वच रावा ताच्या विशयान तुमकां सारकें कळीत ना तो कुंदापूर तावन उडुपी येता उडुपी तावन कुंदापूर येता एक तेंबो तो पियेना काम जाल्यार मागीर जाल्यार पियेता तें ओडना तरी ताच्या पॅसेंजराचो हुस्को ताका आसा आनी तो बस इल्ले स्पीडार व्हरता येल्यारी तो ताच्या पॅसेंजरांक बऱ्या रितीन तांच्या जाग्याक तो पावयता आनी तांचो एक फायदोय आसा ताणें तशें वेगान बस धांवडायिल्ल्यान बसार बशिल्लो क्रिस्तांवचो लोक सगळो कोंत काडटा आनी तेर्स म्हणटा तशेंच अक्रिस्तांव भाव समेत तांच्या तांच्या देवाक उलो करता आनी तो मेल्लो ताच्या सुखी धर्मान न्ही तो येता आसतना मुखल्यान एकलो ड्रग एडिक्ट विरोध वेगान येतालो ताका आडावच्या बसोत आणे वरन ताचें बस त्या ओणोदीक आपटायले ओणोदीक आपटायतना तो एकलोच मेलो बसार आसले कोणाचोच जीव वचोना देखून ताणें सगळीं बरीं कामां केल्या
देखून ताका हांवें सर्ग फावो केला. तर आमकां सर्ग नांगी आसा तुमकां एक ना एक दीस सर्ग फावो जाता. एक ना एक दिसा तुम्ही सर्गाक वेतल्या. केदार येताले आमी. चड दीस ना फकत 3 दिसांनी तुम्ही सर्गाक. 3 दीस बुधवार आहेत आम्ही. होय 3 दीस. तुमच्या संसाराचे 3 दीस या पुलगत्रेंतली 1000 वर्सां. मनीस किते करूंक शकता अंतरळी उगता उदकांत बुडता तरी पूण मोरनाचे चिंतना अंकुरता एक घडी सड वाजोन सगळता मनशाचे मरण घटनेक थारून एकाच एका घडयेन बरें करूं आपूण बेसो नाटकुळो सर्गाक वेसो. म्हाका दुसरें खंयचेंय काम नाका आनी हांव फाल्यां न्हू एक बस सोडूंक तसूर करता. कित्याक म्हळ्यार डायरेक्ट सीदा काही जडती नासतना वशेत न्हय हें दुसरें काम केल्यार आं पळय खालें जावन दी हांव फाल्यां बस सोडतां. म्हाका ही सर्गा वशेत म्हणून आतां धैर्य मेळ्ळां. देखून तुमकां सादर केल्ल्या ICMच्या तरणाट्यांक तुमकां देव बरें करूं. वास्कोची मातर न्ही आतां तुमची जडती जावंक आसता ती मागीर जातली त्या वेळार तुमकां कळटा. आनी आतां मगोशें न्हू ह्या नाटकुळ्यांत भाग घेतिल्ल्यांक तशेंच डान्सांत भाग घेतिल्ल्या सर्वांक आमी एक उडासाची काणयेक देवन संतोश करूंक आसा. दयेकरना तांणी सर्वांनी वेदिकेच्याक म्हजो उलो आसा. ताळयो दिवया सगळ्यांक ताळयो दिवया आनी संतोश करया. दयेकरना कोणी उठा नाकात. आनी आतांच तुमकां हांगा आयिल्ल्या समेस्त सैऱ्यांक जेवणाची तयारी आमी करून जाल्या. येदोळूच जेवण रेडी जाला आनी थोडेच मिनटां भितर तुमकां जेवण संभ्रमाचें जेवण आसतलें. दयेकरना निशीन वचनाकात थोडो वेळ 2 मिनटां भितर आतां आमी जेवणाक वयतले. केल्लें भुरगें मुखार येवचें. रेडी एंड टायम. देव बरें करूं. आनी आतां अपूर्वेचें एक सांस्कृतीक कार्यांत एक पद गायलेलें मानेस्त मायकल फेर्नांडीस. दयेकरना तुवें मुखार येवचें आनी उडासाची काणयेक स्विकार कर. DJ Sujan. हांगाच कातोली सभेच्या सर संगत संध्यानी संगता मेळून एक अपूर्वेचें जेवण तयार केलां. देखून ह्या जेवणाचेर आतां आमी पयलो आशिर्वाद मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे सर्गींचे भोव मोगाळ बापा आयचो हो दीस तुवें आमकां बऱ्या रितीन करसूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. विशेष रितीन
कथोलिक सभेच्या रुपयोत्सवाचे कार्य वो अपूर्बायन चलोवन व्हरूंक आमकां तुजी कृपा आनी बळ दिल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवास पाठयता. आज हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आज हांगासर ह्या कार्याक आसा केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सर्वांनी सांगता मेळोन एकवटान हें जेवण तयार केलां आसतना तें जेवण तयार केल्ल्या सुमेस्तांक तुजे आशिर्वादांनी भर. आनी हें जेवण सेवता आसतना आमी आनीकय चड तुज्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान जियोंक तुजे कृपेचें बळ दी. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. जमखंदी आनी आमी आमचे सुकुल्ल्या आंबोक्षेता तशी आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोरये माये तूं जावन आसाय आमची सर्गींची आवय. तुज्या भुरग्यांनी सदांच एकवटान मोगान जियेचय म्हणून तूं आशेताय आनी तुज्या पुता जेजू मारिफात सर्गींची बेसांवां आमकां तूं वांडटाय. हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या पुतात हांव जायतीं सर्गींची बेसांवां आमचेर तूं वत. नांवान मोरये कृपेन बरयल्ले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आम्हा बापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या पवित्र काळजाक मान दिवन गीत गावया. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजवणेच्या मोगान सगळें स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळें स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. जेजूच्या पवित्र काळजा मोरयेच्या दुलबी काळजा समेत संता भक्तानो मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. हे जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या आदी तुजे आशीर्वाद भगेन कुसाचे कुरवेन यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.